स्टार्ट कर सिस्टर. Janina. Praise Saiba. Praise God. ओके. बापाचे पुत्राचे आणि Rotnamच्या नावी आमेन. बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगळा बापा पुतान पवित्र आत्म्या तुकारका मोहिमा आणि दिनवास सितां बापा ह्या दिसा पासत आमच्या दर एकल्याच्या जिविता पासत तुवें आमकां सगळ्या हांगा एकठांयल्या पासत आमी तुका आर्गां दिता आणि दिनवासता बापा. जेजू तू कोरी दाखवेल आणि आमी तुजे फाटे तुका रिकून रावल्या शिवाय आमची उस्तंगी आमच्यान कांयच करूंक जायना. ओय बापा, जी कोण तुजे सवे रिगून रावतात आनी जांचे सवे तू जेजू रिगून रावता तीच सुभां फळां दितात. ह्या वेळार आमी एकठांय जाल्या तुजे हे जिवे उतर आयकूंक पवित्र आत्म्या ह्या उतराची आमकां समजणी दी. भाव विन्सेंट उलयता ती जावन दी सगळीं तुजीच उतरां आनी ताच्या तोंडांतल्यान पवित्र आत्म्या तूं उलय आनी तूं जाणा पवित्र आत्म्या आमकां कितें आयकूंक गरजेचें तें आनी तें आमकां तुजें उतर आमकां सोंपें करून शिकय आनी आयकल्लें उतर आमकां पाळूंक आदार दी. हे मागणें आमी कोत्ता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन. Amen. Amen. Praise God. Praise Thank you, God. Jesus. Thank you, Jesus. Praise Jesus. Testimony, hai? वही सिस्टर. Oh, go ahead, Maria. Yeah. 20th of this November म्हजी सिस्टर इन लॉ म्हणजे घोवाची भावाची बायल तिका ब्रेन हॅमरेज जाल्लो आनी ती एकली रावता आनी ती घरान भितर पडली. कडे सर्वंट येयलो आनी ताका उलो करपाक तिका जाप दिवंक जायनासलें. हा कोत्ताली. मागीर ती समजली, फाटल्यान गेली. तिचे ग्रावंड फ्लोर हांगा फाटल्यान गेली, सेम प्रॉब्लम. मागीर तांकां दार तोडूंक पडलें आनी तिका भायर काडली. डॉक्टर मेळोंक ना. मागीर ताका एम्बुलन्स आपयलें आनी एम्बुलन्स इमिजिएटली येयलें आनी ताका हॉस्पिटल व्हेलें. आनी आमी पयस रावता. तेणें आमकां फोन केलो नेबरांनी. ताका नेबरूच ताका हॉस्पिटलान घेवन गेली. मागीर आमी तेन्ना आमची मॉर्निंग प्रेयर म्हणटाली आनी डिवायन मर्सी म्हणटना आमी कॉन्सक्रेशन प्रेयर म्हणटाली आनी ताचें नांव घेतलें. तेन्नाच फोन येयलो. जनरली हांव प्रेयर करतना फोन घेयना आनी नेबरांचो कितें तरी आहा बिकॉज प्रिवियस तें सीक आहलें. देन हांवें घेतल्या उपरांत तेणें सांगलें म्हाका हें जालां, तूं कम हॉस्पिटलान यो डायरेक्ट. आमी गेले उपरांत ते एमर्जन्सी वॉर्डान आहलें. आमी गेले भितर. हांवें ताच्या कानान जिजस ताका सांगलें, आं जिजस जिजस म्हूण. तर हांवें ताच्या कानान जिजस जिजस जिजस. तेणें म्हाका दोळे करून पळोवंक लागलें. मागीर ताका व्हेलें ट्रिटमेंटाक. मागीर तें ICUन आहलें. ते उपरांत तेजें प्रोसिजर चालू जालो. ताका ब्लॉकेज मेळ्ळें. 1 is 100 आनी 1 is 90. मागीर तें ब्लॉकेज एक तेणी बलून घातलो, बलून क्लीन केलो. मागीर आमी आमकां तोंड ना न्हू, तेजे नेबर आनी आमी. सो आमकां सकाळीं उठोन वयचें पडटालें आनी रातीक कोण रावतालो. मागीर आमी 5 o'clock केन्ना 5:30 आमी 6:30 भायर पावूंक जाय आसलें थिंगां 7 किलोमिटर आहा. आमी गेली म्हणटच आमकां सुबेज घरा मॉर्निंग प्रेयर करूंक मेळोंक नासलें. पूण रोजीबा आनी प्रोटेक्शन वाजून येताली. मागीर थंयसर आमी रोजरी म्हणटाली बसोन ICU भायर बसोन. आनी थिंगा एक दादलो आहलो. हांव सोजमोली लॉंग हेर आनी ताका बीग चांदला न्हू चांदला कप वय. मागीर हांव सोजमोली तो RSSचो मनीस बा आसतालो आनी आमकां तो पळयता प्रे करता. एक दीस जालें आनी दुसरे दीस आमी मातशी वेग हें गेले आनी ते सगळो लोक न्हिदता वेटिंग रुमान थंय आसता. आनी आमी डिवायन मर्सीची रोजरी कॉमेस केली. 3 म्हणल्या उपरांत ती न्हिदलेले. तो उठलो आनी म्हाका म्हणटा, तुमी पाठ करतले ते पाठ म्हणटा आमी प्रे म्हणटा न्हू. हांवें सांगलें वय. हांव देवाक आर्गां दिता कित्याक आमकां येवंक हिंगा जाय आसलें. आमकां बरे भाशेन आमी उठलीं आनी आमकां देवान हिंगा हाडलें आनी तर आमकां आर्गां दिवंक जाय. आमी बरे भाशेन पावलीं न्हू हॉस्पिटलान.
तर तो न्हिदलो आनी तो म्हणटा आमी तीन म्हटल्या उपरांत तो म्हणटा आमकां इतलो आवाज जातालो अनबेरेबल आनी तो म्हणटा त्या आवाज हांगा सगलो that hall waiting the ICU room you have created positive atmosphere Praise God. and pray and praise God आणि तो उलोवंक लागलो हांव म्हणटा इशू आनी तो म्हणूंक लागलो गॉड तो मागीर तेन्ना क्रिएशनान गेलो हाव गॉड हॅज क्रिएटेड आनी ताका गुजरातीन तूं पयलें हें देवान क्रिएट केलें तें मागीर तो म्हणटा बेंजी हांगा चड करून बेंजी म्हणटा सिस्टर म्हणटा Ah, तूं म्हणटा पळय आयज काल 80% लोक सकाळीं उठलो की ना मोबायल घेवन थँकिंग करता मोबायल घेता हातीन आनी तुवें कितें केलें तुज्या देवाक धन्यवाद केले हांवें सांगलें पळय तेणें आमकां क्रिएट केल्या तो म्हणटा हांव बर्ड्स आर क्रिएटेड आनी तरी पूण आमी वारीड एसे देवान सांगलां नॉट टू वारी तर आमी वाय शूड बी वारी आमकां कित्याक चिंतना करूंक जाय तो स्लोली बीन अबाउट द गॉड आमच्या गांवाचें मीन जनरल उलोवंक लागलो मागीर म्हणटा बेंजी कुतून म्हणटा म्हाका तुवें इतलो एटमॉस्फियर हांगालो केलो फियर गेलो आनी खूब आवाज मागीर तो म्हणटा मागीर आमी सगळें सांगले उपरांत मागीर हांवें म्हज्या घोवाक म्हणलें नाव वील स्टॉप हियर आनी वील गो इन टांग सो आमकां एक सोल मेवलो तेणें शेअर केलें आमी टांगान गेल्या उपरांत तो आमकां पळयता आनी म्हणटा तूं अशीच भाशेन प्रे कर आनी हांव सदांच करता वय आनी थिंगा सेक्युरिटी गार्ड आहलो तोय म्हणटा बेंजी हे भाशेन सदांच प्रे कर आनी आमी सदांच प्रे करता आनी सगल्यांक करता म्हाकाच मागीर सिस्टर हांवें ताका म्हणलें तुजें प्रॉब्लम कितें तो म्हणटा म्हज्या भावाक एक्सिडेंट जालो ताका वॉट इज इट हें आहलें फिट्स प्रॉब्लम ताका 7 years जालें पळय कांयच जावंक नाहलें मागीर म्हणटा सडनली म्हणटा तो बायक चलयता तो पडलो आनी ताची बायल आहली ताका क्लॉथ इन द ब्रेन क्लॉथ जाल्लें मागीर ते म्हणलें हांवें सांगलें तेजें नांव कितें तर सिद्धार्थाचें मिनींग जाणाय आनी तो राजा म्हणलें oh, हांवें म्हणलें तूं राजाक भिवंक जावो praise God. आनी पळय आमचो देव आय कांट से आमचो देव किंग राजा तो राजा पोरचे पासत मेला पूण आमी पोरचे किंगा पासत मरता पूण आमचो राजा आमचे पासत मेलो आनी कित्याक भिवंक जाय मागीर तेणें सांगलें म्हाका तो मागीर 2 वरांनी जालो आनी ताका डॉक्टरान म्हणलें यू कॅन टेक हिम होम तेज्या बाग तुका तें ब्रेन क्लॉथ आहा ताका मेडिसीन ट्रिटमेंट खंय करूंक नाका ते आपणा आप मेळ जातलें हांवें सांगलें पयलें पावर क्रिएशन हे देवान क्रिएट केला आनी तुमी वारीट जाता मागीर तो जाला नेक्स्ट दीस 3rd डे ऑफ माय 3rd डे मागीर म्हाज्या सिस्टरीनला जनरल वॉर्डान गेलें थंयसर म्हाका आनीक 2 मनशां मेळ्ळीं तर हांवें एक Jesus. मुस्लीम आहलें आनी एक हिंदू आहलें पूण हिंदू लागीं हांव सुबेज उलोवंक ना हालीं विचारलें कितें प्रॉब्लम आहा आनी तेजें नांव विचारलें तें रेस्पिरेटरी ब्रिदींग प्रॉब्लम आहा मागीर ताका सांगलें तूं भियेनाका म्हणलें आमचो प्रभू आहा आमचे बरोबर तो हा म्हटलें मागीर त्या मुसलमान मेवलें तेचें कितें प्रॉब्लम मागीर ती उलोवंक लागली मुसलमानशीन मातशें सुबेज उलयली मोजेसाचें हें भायर काडलें आवट ऑफ इजिप्टान इज्रायलाक तें सगळें उलोवंक लागलें मागीर उलयता म्हणटा म्हाजें बर्डन म्हणटा काम जालें हांवें थोडें केलां पळय म्हणलें हांव तुका वळखना नेदर तूं म्हाका वळखताय पूण देवान म्हाका प्रभून तुजे शिन धाडलां पयलें म्हटलें आनी हांवें व्हरोंक ना तें बर्डन तेणें येलां देवान येलां ती म्हणूंक लागलें वय वय मागीर उलयलीं मागीर आमी बसलीं आनी हांव वेंट इन टांग ओके मागीर ती म्हाका आनी रोजरी वॉज इन माय हँड आनी डिवायन मर्सीची रोजरी म्हणलें आनी टांगान गेलें मागीर ती आपण्यानूय तेंची माळा काडली आनी ती वचोंक लागली आनी ती म्हणटा मागीर रिपोर्ट सगळो नॉर्मल आहा पूण ती सिटी स्कॅन कर लेट इट बी तूं कित्याक भियेता आतां तूं सांगताय बर्डन तुजें उणें जालें मागीर ते नेक्स्ट केलें आनी आमी येयलीं
की आमी घरा येवन मागीर दुसरी कोण वेताली मागीर नेक्स्ट डे ती म्हाका म्हणटा येयले म्हाका पळयलें म्हणटा सिटी स्कॅन बी ऑल्सो सगळें रिपोर्ट नॉर्मल आहा आनी डॉक्टर म्हणटा घरा व्हर आनी तो व्हर घरा तूं कित्याक भियेंताय ना भें दिसता म्हणटा आनी तरी पूण तूं भियेंताय तुवें तो भियोंक फाल्यां तूं आतांच म्हणटालें आपणाचें बर्डन उणें जालें आनी तूं घरान काजार आहा न्हू त्या पासून कांय नजो तूं व्हर म्हणल्यार तूं व्हर मागीर लास्ट आनी नेक्स्ट डे आनी म्हाका हिंदूज आहा सिस्टर सगळीं हिंदूजूच मेळ्ळी Praise God. आनी नेक्स्ट डे मागीर म्हाका दुसरी एक बायल मेळ्ळी आनी शी स्टार्टेड टॉकिंग विथ मी रेजरेक्शन सेकंड कमिंग So, yeah, God, second coming, I said, He will come to judge the living and the dead. हमारे लिए नहीं, ये इंसानियत के लिए. Then she started talking. The fourth day and fifth day, sixth day, what happened? Brother Vincent and Chavan, Vincent अपना पाउलिन बॉम्बे बँटा एडोरेशन पळयलेलें हांवें तें एडोरेशन म्हज्या सिस्टरीन लाक दाखयलें आनी सांगलें यू वॉन्ट टू सी Yes, I'll put it. She can't talk, sister. One side she's paralyzed. Her tongue was twist. So she could not, tube feeding they were doing for her. मागीर तें एडोरेशन पळयलें न्हू मागीर तें किस कोतो था ब्लेसड सॅक्रिमेंटाक मागीर तें शी फेल्ट बेटर आनी तुका बरें दिसलां यू फेल्ट समथींग डिफरंट म्हणटा वय आय फेल्ट लिटल बेटर Then I used to go little around, sister. I was not, हांव कांय तेका शिकोवंक ना हाली म्हटलां कशी आसा तुमी आनी स्मायल like him. But this was my experience in the hospital first time. Praise God. Wow. Praise We Jesus. don't know. It's not Praise necessary God. we have to go on the pulpit and preach. No, God, we can share the word of God anywhere. I never No. thought, how can I Praise sit now hospital and also it's like courageously I will share with the Muslims, Hindus, con Christiana, सगळे Hindu, Muslim Praise and one God. Hindu. I was just thinking, how Jesus has said, you are the light of the world. You are like a city built on the hill and it can't be hidden. Yes, sister. You Praise carried Jesus. that light inside you. You walked Thank you, with the Jesus. blessings, God's favor. Thank you, Because yes, God yes. walked before you. Wow, Maria. Yeah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, praise Jesus. How awesome. Isn't it, brother? You there? Praise God, praise God. Praise जेजू God. कारगां जेजू आमचे बाय मारियान सारकें सांगलें you don't need to go to pulpit to preach. कित्याक आमच्यान आमकां जेन्ना आमचे काळीज जेजूच्या मोगान पडलां खरेपणी आमी जेजूचो मोग करता लोक आमच्या जिवितान येतलो आनी आमकां आमची गोवायकी दिवपाक मेळटलीच. Amen. Praise Correct? Jesus. Well, Yes. brother. Praise God. तर तुमकां एक धाकटी गोवायकी जाय आमचो डॅरिक येवंक ना अजुनूय पूण 3 दीस पयलीं तो म्हाका फोन करता म्हणटा ब्रदर म्हणटा आमचे बरोबर आमच्या घरा UK एक फॅमिली रावताली 3 वर्सां रावताली आनी आमचे भाडें म्हणजे वी यूज्ड टू शेअर म्हणजे आमी वद्दे दिताले अकस्मात नोव्हेंबराच्या म्हयन्यान ती म्हणूंक लागली 8 दिसान आमी वेता म्हणटच 8 दिसांनी वेता आतां वद्दें भाडें कोण भरतलो डॅरिक फकत एकलोच काम करता ताका 2 भुरगे आहात बायल आहा तो आहा आनी एकूच पगारान ती आतां जियेतात थंयसर ओके म्हणून ताणें दुसरे फॅमिलीक दवरलेली कित्याक शेअर करपाक भाडें अबाउट ऑलमोस्ट £1,000 पर मंथ म्हणटच 3 वर्सां पयलीं जेन्ना तांकां घेतलेली त्या फ्लॅटान ते दुसरे फॅमिली जी सोडून गेल्यान ताणें 2 म्हयने रेंट 15 दिसांनी ट्रान्सफर केले पूण तांचें कितें अरेंजमेंट आसलें तो विसरलो आनी कितें आनी आतां तांचें रेंट वाडलेलें फ्रॉम समथींग लायक अबाउट इट वॉज अर्लियर कितें 750 आतां कितें 950 जाल्लें 200 वाडलेलें आनी तो लोक म्हणटा दिला म्हणून तेन्ना आनी दिनासतना ती गेली नोव्हेंबराची रेंट आतां डिसेंबरान येयल्या नोव्हेंबराचो £1,000 एक्स्ट्रा डिसेंबराचो £1,000 एक्स्ट्रा म्हणजे तांकां इजी तांकां सोंपें ना तो एकदम म्हणजे हुस्क्यान पडलेलो म्हाका फोन करता म्हणटा ब्रदर
हें जालां ताणें आमकां पयस दुडू दिनासतना फोन हें केला. हांवें म्हणलें बाबा तूं विसरलोय दिला म्हणून. ना 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 हांव जाणो दिवंक ना आनी अशें आनी तशें अहें म्हणून लागलो. बरें म्हणलें तूं तूं एक काम कर, तूं तांकां बोगस म्हजे पयशे घेतात म्हाका कोणाक सांगपाक बोगस सोंपें न्ही. हांव प्रिचर Yes, अरे सारखें. बोगस रे ते म्हणलें म्हणून ते बोगस जाता. बोगशिल्या उपरांत ते £1,000 भरचे पडटा की ना. Yes. पडटाय वय दोन म्हयन्यांत £2,000 आनी £2,000 थोडे दुडू न्ही, खूब दुडू ते. टू मच. टू मच. मागीर रेंट आनी इलेक्ट्रिसिटी आनी सगळें ते सगळें करून खूब दुडू जाता. नाही म्हणलें बाबा तूं बोक्सी जाय ब्रदर, खूब हें जाता पूण एटलिस्ट £200 जे एक्स्ट्रा दिवंक जाय आसले न्ही. हांवें म्हणलें तुवें सांगलें तांकां आनी कितें सांगपाचें. हांवें म्हणलें हांवें ती गेली पूण ती शेकी पोत्तून येयली घरा. तांणी च्या पियेली तांचो संबंद बरो आहा. कांय कितें कुचकुच जावंक ना. हांवें म्हणलें तुजो संबंद बरो आहा जाल्यार आनी तूं तांकां बोगशिलाय जाल्यार चल आमी मागणें करया की देव ताचे हात ताचें काळीज ताचे करतलो आनी आमी एग्रीमेंट पेर करया की स्वर्गार्थान देव तुका कितें तरी बरें करतलो पूण आनी दुसरो कोण बरो हाडटलो म्हणून. Yes. आमी तें प्रेयर केलें आनी म्हणलें बाबा डेरिक डोंट वरी, गॉड हॅज ऑलरेडी हर्ड युअर प्रेयर. हांवें प्रेयर केलो, ताणें बंद केलो, हांव येयलो. 2 मिनटांनी तो म्हाका फोन करता. हांव म्हणटा ब्रदर आमी प्रेयर केल्या उपरांत ते फॅमिलीन £950 ट्रान्सफर केल्या. Praise the Lord. Wow. थँक यू जीसस. पूण ही स्टोरी काबार जावंक ना. तुमी हांसतले आतां पळयात. म्हणटच £950 ताणें ट्रान्सफर केल्या. ओके. म्हणजे एका म्हयन्याचें रेंट जे नोव्हेंबराचेर दिवपाचें आहलें तें दिलां. हांवें ताका सांगलें अरे बाबा तुका आतां देव पावलो न्ही. ना ब्रादर ती आतां म्हणटली दुसऱ्यांक सांगतली अशें तशें. ते £200 घेता. £750 पयले आहले ते दिले. म्हाका दिसता £200 घेता. ते £750 पोत्तून करता. अरे कितें जालें रे बाबा तुका. तुका गरज जाल्ली. हांवें तुका सांगलां की तुका आतां दुडू जाय. ना ब्रादर ताणें म्हाका दिसता धाडलेले. ती आतां दुसऱ्यांक सांगतली की हांवें फोर्स केला. Oh my God. हांवें म्हणलें अरे बाबा पिश्या म्हणलें तुका आनी कोण फोर्स करतलो. देवान आतां ते मागणें आयकलें आनी तुका ते दुडू दिले. तो शेकी आयकोंकूच तयार ना. पूण तसलो म्हणटा ब्रदर £200 हांव घेता आनी दवरता आनी £750 हांव दितां. हांवें म्हणलें तुजें काळीज एकदम बरें मरे. तुका आतां दुडू येना फुडें. देवान तुजें मागणें आयकना फुडें. तुका दुडू धाडल्या उपरांत तूं त्रासान आहलो म्हणून तूं आतां पोत्तून दिवंक सोदताय. ना ब्रदर दिवया म्हाका नाका तांची कटकट नाका. आनी शेकी तो म्हाका सांगता हांव £200 दवरतलो की वाडले ते दवरतलो आनी £750 आतां ट्रान्सफर करता. म्हाकाय सुसेग मेवतलो म्हणून. आतां हांव विचारता तुमकां म्हज्या भाव भयणीनो जेन्ना ताका गरज आहली त्या लोकांनी ताका एटलिस्ट 1 म्हयनो सांगपाचें आहलें न्ही. वय की ना. ओय ब्रदर. 1 म्हयन्यान ताका 2 म्हयन्यांनी ताका दुसरो कोण मेळटलो आहलो वो ताका तांचें रेंट जें भरूंक जाय आसलें तें ताका सोंपें जातलें. पूण एक व्हडली वस्त म्हणल्यार डेरिक आनी ताची बायल दोगांय एका मनाची आहली. म्हणून नाका ब्रदर ताका दिवं नाका जाल्यार आसुनी आमकां देव पावतलो म्हणून. पूण देवान तांची मागणी आयकली आनी आयकना फुडें ताणें आतां फकत ते 200 जे इन्क्रीज जाल्ले दवरले आनी £750 पोत्तून धाडले. तुमी पळयात काय बरें. हांव म्हणटा कितें देव आमकां परिक्षा दिता. पळय त्या लोकांनी ताका दिल्लें म्हणटा. एंट्री आहा एकाउंटाचेर. पूण डेरिक म्हणटा ताणें दिल्लें जाल्यार दुसरे फावटी आनी आतां हांव विचारता जाल्यार कित्याक दुसरे फावटी ती म्हणटली नाका. पूण ती आतां लोक कितें म्हणटलो म्हणून ताणें ते दुडू पोत्तून धाडले. आतां कितले फावटी आमी जेन्ना आमकां कसली गरज आसा आमी देवा कडेन मागणी करता. वय की ना. ओय ब्रदर. जेन्ना देव आमचे मागणे आयकता आमी कितें म्हणटा आरे लोक कितें म्हणटलो आनी वो कितें सांगतलो आनी वो कितें. ताणें कितें केलां ती दिवंक सोदिनासली गेली. पूण जेन्ना मागणें केलें देवान ताजेर काकूट दवरली. ताणें म्हणलें आर्गां तुका जेजू तूं म्हाका पावलय म्हजें मागणें आयकलें.
पूण ताणें कितें केलें तें पोत्तून जे तांकां आस आसली दिवपाक नाका म्हणून आतां दिल्या जाल्यार ती सारकी खुशालकायेन दिवं ना. हांव तें दूड काडटा आनी पोत्तून तांचे भितर हांव तें रोवतां. कित्याक हांव जाणो की जें कोण सारकें दिता तो वेच्या आदी दिता आनी हांव शिकलो ताचे कडसून. हांव डॅरिका कडसून शिकलो कित्याक खूब फावटी आमी मागणी करता पूण मेळ्ळ्या उपरांत त्या मनशान जें दिलां सारकें खुशालकायेन दिवना मोगान दिवना बेश्टें दिवपाक जाय तें दिलां तें ताकाय फायदो ना आनी कोणाक दिलाय पासून ताका फायदो ना. पूण जें डॅरिकान केलें ताचे पोतिनीन केलें दिलें पत्तून हांव जाणो की तें जें केलां तें ताचें फळ ताका 100% मेवतलें म्हणून म्हाका ती खात्री Praise हा God. जेजूच्या. Amen. Praise God. Yes. Praise Amen. God. God loves a cheerful giver. Cheerful giver. भिकाऱ्या होय. भाशेन कितें दिलें कोणाक वा Yes, कितें काडून दिलें ना 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 तुजी ओगी राव रे जस्ट कीप क्वायट हांव तुका दितां तूं ओगी राव ना No. पण दिता जाल्यार Jesus. काळजांतल्यान दिवंक जाय खुशालकायेन दिवंक जाय. वय तुका त्रास भोगता बरें हा पूण तुवें तें खुशालकायेन मोगान दिलें म्हणून तें देवाक मानलें. कोणाक दिल्यार ते ताका फायदो जालो आनी तुका चड फायदो जातलो कित्याक तुवें तें यू हॅव गिवन एज अ cheerful giver. जेजू कारगां. Praise God. जेजू कारगा. Praise जेजू God. कारगां. जेजू कारगां. Praise God. आणि कोण आहा? Jesus. So beautiful. Praise Yeah, God, go my dear ahead, brothers and Elisa. sisters. Praise God. Praise God, sister. Thank you तुमकां सगल्यांक म्हगे भाव भयणांक म्हाका ही संदी दिलोल्या पासत हांव आतां आयलां हांव म्हणटालें म्हाका आयज मेळत ना मेळत कित्याक हांव वर्ड शेअर करूंक गेलोलें देवा आर्गां थँक्यू जिजस Thank you, Jesus. पयली आयचीच गोवायकी दिता एक भाव रिसेंटली म्हाका दिसता ओरोस जालें आनी तेगे हांवें तो भायर गेलो तेन्ना गोवायकी दिलोली आयज तेका कितें प्रॉब्लेम जालें UK आहा तो तेका खंय कामां वचों ते खंय काय जाय तेन्ना म्हाका एक वॉयस मेसेज तो म्हजे पासत मातशें माग म्हण आनी देवा आर्गां हांवें तेका रोकडीच मेसेज केली पोत ती वॉयस मेसेज केली भावा तूं भिनाका माग न्हू हांव म्हण तुका सिस्टम शिकयता आनी ती उतरां तेका धाडलीं कितें म्हणपा जाय तीं आनी वन्स तुवें ही उलयलें म्हणटरी म्हणलें तूं नेगेटीव उलयनाका येस एन एमेन तुगेलें काम जालें आनी म्हाका दिसता विथीन 15 मिनट्स तेणें ती मेसेज 15 मिनट्सां भितर तेणें ती मेसेज चोयली आनी जें कितें तेका सांगलें हांव उलयतां तीं उतरां तूं उलय सो तें उलयलें आनी तेका सांगिल्लें ही उलय आनी हें कोर डान तुगे वर्क एज सून एज तेणें कोन्नाका तेका तेगेली तें जें कितें तेका त्रास कोत्तालें तें नॉर्मल जालें आनी तो म्हणटा आपूण वॉशरुमा वचोन युरीन पास जालें बरे भाशेन विदावट पेन नाथींग सोगलें गेलें म्हणपा सिस्टर आपूण हितू सारको बेडार आहलोलो विथीन नॉट इवन सेकेंड देखून जालें ना म्हणटा सिस्टर उतर उलयत खंयच्यान आपणा बरें दिसलें म्हणपा लागलो मिसा वयता आनी मागीर तुका इन आपूण मेसेज घातलो सो देवा आर्गांचो काय बरें देवान आमकां ही ऑथॉरिटी दिलो हा अधिकार दिलो उलय म्हणटा आनी घे तुमगे दोंगरा कडेन फकत उलय सो मागीर तेका मेसेज घेचो काय बरें न्हू एश उलयत खंयच्यान तुवें तुगेलें बरपण घेयलें देवा कारगां ही पयली गवायकी जेजू कारगां व्हेरी सो नायस. दुसरी गवायकी मुगेली असोच एक यंग यूथ भुरगो तो फॅमिली वाटेन खूब तेका हर्ट जालो आहलो दुखवलोलो घरां तेका मामी आनी तेगे मोगाचीं एक भाशेन खूंय तो भायर सोन वोसो कितें जालें मिन्स एशें कोन्न हें एशें कोत्ताय तेका मिन्स एशें कोन्न टॉर्चर कोन्नाय ते भाशेन एशें आनी इवन फ्रेंड सर्कला मोदें एशें कोन्न जायतो दुखवलोलो आनी तेगे एक गर्लफ्रेंडूय आहलोलें तेजे ओद्दां तो दुखवलोलो सो देवा आर्गां हो भुरगो कोणें तरी तेका म्हजी वळख कोन्न दिली आनी तेंगे फ्रेंडशीप बरी चोलना आहलोली आनी ती उलयना आहलोलीं हे टायमार तो म्हाका मेळ्ळो देवान तेका कोणा ना कोणा वरवीं मेळून दिलो आनी हांव तेका फकत देवागे उतरांतल्यान तेका शिकयतालें सोजमणी दितालें आनी बाबा हांवें म्हळें तूं कितू टायम दिता देवाक
सिस्टर म्हणपाक लागली, आपूण वाचना देवागे उतर, आपूण इल्लोशा वगत वाचिता. हांवें म्हणलें बाबा जितलो तूं देवाक टायम दितलो तूं तुगे जिवितां बरेंपण घेता. आनी फर्स्ट स्क्रिप्चर तेका पयले फावटी आमी जेन्ना रेस्टॉरंटान भेटवलीं तेन्ना तेका हांवें म्हणलें जोशुआ 1:8 हो स्क्रिप्चर दिलो. आनी देवा आर्गां तेगेली स्लोली चेंजीस जावपा लागोली. आनी इन दीस बिटवीन तो भायर वचपा तो तेगे डॅडी हूंय लँडार आसोता. सो लँडार वचपाक तेणें तो ट्राय कोत्तालो. आतां तितून तेका आतां हें मेडिकला बी वचोन येयलो तो बट तेगे कांय विजा बी कांयच येयना. सो लाँग टायम हितून आहा. सो पोत्तून म्हाका म्हणपा लागलो सिस्टर आपल्या पासत माग. आपल्यागे हें येयना. इतू पयशे म्हणल्यार ते आपल्यागे आतां युजलेस जातलो. आनी सगलो जाण म्हाका आतां एक भाशेन म्हाका गांवांतूय एशें कोन्न सगलीं हें एशें कोत्ताय बरें कोन्न हें कोन्नाय. कोणो म्हाका एशें कोन्न तितू हें ना, टाच ना. मुगे हांव जे मनशा मोग कोत्तालें तेवूय म्हाका हर्ट कोत्ता. सो हांवें म्हणलें तुगे फोकस तेंचे वयर काड आनी देवाचेर दवर, जेजूचेर दवर. तो म्हणटा तुका बरें आहा तें दितलो. आनी हांवें तेका एट दॅट वेरी मोमेंट सांगत थंयचे हांवें म्हणलें तुगे विजा ऑन द वे आहा बाबा आर्गां दी म्हणलें देवाक. आनी विथीन 3 weeks तेगेली विजा तेज्या हातीन पडली. थँक यू जिजस. प्रेज यू जिजस. हांव देवा आर्गां Praise दिता ह्या God. वय भुरग्या Thank you, पासत. Jesus. तेचे भाशेन आतां हांव एक घरान एक कुटुंबा भेट करूंक गेलोलें. हेज्या पयलीं गेल तेन्ना ती तेगे आवय बापायन म्हाका सांगिल्लें तेंगे एक 2 जाण भुरगे तेंगेले. ती UK आसताय. भुरग्याच्या देण्या आशेताय. सो आमी तेंक देवा आर्गां दिता आसतना ह्या भुरग्यां पासत आर्गां दिलीं. आनी देवान तेका हे एकट्या भुरग्याक तेगेले चेड्याक ऑलरेडी देवान भुरग्याचें देणें दिलें. ब्लेस केलें म्हूण आमी देवा आर्गां दिलीं. जें कितें तेंकां जाय आसलोलें तें आमी उलयलें. विथीन नेक्स्ट मंथ तें डॉटर इन लॉ कन्सीव जाली आनी आयज खंय ती चॅकअपाक गेलोली. सो म्हाका आतां तेणें सांगिलां सो सगलें नॉर्मल आहा, बरें आहा आनी Praise God. भुरग्यागे बरे भाशेन वाड जाता म्हूण तेणी म्हाका ही मॅसेज दिली. सो देवा आर्गां ह्यावूय Yeah, God. भयणी पासत. Praise God. तेच भाशेन आतां रिसेंट गेल त्या म्हयन्यान ह्या म्हयन्यांत 2 जाण कॅन्सर पेशंट 2 जाण न्हू 3 जाण. एक जाणटी आवय, एक तोन्ने आवय आनी एक भाव. हे भावागे पोटां इंटेस्टायना हूंय कॅन्सर जाला. सो हुंचे बागा ते म्हाका हांवें ती सगली बारीकसाण घेवना पूण हांवें तेका देवागे उतरांतल्यान तेका सांगिल्लें तुजे भितर कितें आहा तें आनी तूं कोण तो तेका शिकयलें. आनी तेका सांगिल्लें सगलें जेजू क्रिस्तान आपल्याचेर घेयलां. तूं तें मानून घेता ती डिवायन एक्सचेंज मानून घेता तूं फ्री म्हणलें. सो देवा आर्गां ह्यावूय भावा ते कॅन्सर पिडेंतलो तोवूय सुटलो. देवा आर्गां. तेच भाशेन ही जाणटी एक आवय आनी ही तोन्नी भयण मिडल एजीची. दोगांयकूय ब्रेस्ट कॅन्सर जालोलो. सो तेंकांय तेंच शिकयलें देवागे उतरांतल्यान. जें हिडन आहलो तेंकां खबर नाहलेली तेंकां विचारलें तेन्ना ती म्हणटाली वय देव म्हाका बरो कोत्तलो. ही आमगेली जेन्ना आमकां देवाची उतराची म्हायती ना तेदोणो आमी मागताय मागताय देवा कडेन आमी मागताय आनी देव आमकां दितलो. सो हें तेंगेलें आन्सर आसताय. सो जेन्ना ही म्हाका संदी मेळ्ळी तेन्ना हांवें तेंकां शिकयलें देवान तेंचे पासत कितें केलें तें. आनी देवा आर्गां हेवूय दोगूय हे जाणटे आवय गेले आनी हे तोन्नी भयणी गेले. सगलें देवान बदल्लें तेंकां एक भाशेन केरीत भाशेन एक नवें जिवीत तेंकां सुरवात करपाक देवान हो आशिर्वाद तेंकां दिला. थँक यू जिजस. प्रेज यू जिजस. So God, God. Praise God. तेच भाशेन देवा आर्गां एक भाव स्टोक माल तेका आनी हो कोमाक गेलोलो. आनी कोणें म्हाका तरी ह्या भावाक विजीट करपाक वच म्हूण हांव तेंकां वळखनाहलोलें. बट हांवें म्हणलें ओके वच म्हूण म्हाका मातशें प्रेयर कर म्हूण तेजेर धाडलो. आनी तेगे धूव आसलोली तेजे बोगले. सो हांव गेलें हांव तेंकां वळखना. सो इवन दो देव वळखता तेंकां आनी देवा जाय आसलो तो आत्मो साल्वार जालोलो. सो हांवें मुगे ड्युटी केली आनी तेगे धुये सांगिल्लें तो म्हणलें फाल्यां तेका कोमा तो म्हणल्यार फाल्यां म्हणल्यार भायर सोंपतलो.
रुमा हाडटा म्हण तेका आनी तो बरो जालो. सो जी उतरां उलयलोली ती देवान हेवूय भावा सवें घडून हाडलें आनी देवा आर्गां आयज तो बरे भाशेन घरा कोडे आहा. सो देवा आर्गां. थँक यू जीसस. Praise God. Praise you, Jesus. तेच भाशेन रिसेंटली हांव आनी एक कुटुंबान गेलें. देवाच्या उतराची सजमणी दिवपाक कित्याक हे घराचो वडील, ह्या कुटुंबाचो वडील तेगेले पोटान मिन्स इंटेस्टायन सगळें काबार जालें म्हूण डॉक्टरान सांगिल्लें. आनी होवूय तशें तेकाय दोतोरान सजेशन दिलें की सर्जरी करपा. आनी जायते कॉम्प्लिकेशन सांगिल्लीं आनी ही खबर म्हाका मेळ्ळी. हांवें तेंकां सांगलें डिसिजन घेवपा मातशें राव. रोखडें धांवनाकाय. डॉक्टरान सांगिल्लें म्हणटोरी हें कर तें कर तें कर म्हणटोर रेडी जायनाकाय. राव. इल्लो पयलीं देवा टायम दिये. सो तेंकां शिकयलें हांवें त्या उतरांतल्यान. आनी जेन्ना तेजे मागणें कोन्न जालें म्हणटोरी आमी आमगे काम कोन्न येयलीं. आनी देवा आर्गां हेवूय भावाक देवान आपल्याला जायती चेंजीस जायत आहा म्हूण तेगे फामील म्हाका सांगता. जें कितें तेको जायना आसलोलें तो आतां कोत्ता. आनी तेगे फामील एकदम खुशाल कित्याक हें तेगे सिच्युएशन पयलीं आसलो तें ना. तेगे सिच्युएशन बदल्लां. आनी तेंकां सांगलें स्लोली मातशें टायम घे आनी मागीर वचून पोत्तून चोय चॅकअप कोराय म्हण तेका. कित्याक देवान तेगेलें हें सिच्युएशन बदल्लां. तेच भाशेन तेच कुटुंबान तेंगेली धूव तिका बहुत प्रॉब्लेम आसलोलें. सो देवा आर्गां जेन्ना तेच्या मागणें कोत्ता तेन्ना देव दाखयतालो तेगे सर्जरी कोत्ता तो. आनी तेका कितें तरी भोगतालें एज तेणें लेटर ऑन सांगिल्लें. सो तेकाय खूंय डॉक्टरान सांगलोलें की सर्जरी करपा. हांवें म्हणलें तूं सर्जरी करपा वचनाका. देवान तुगे ऑलरेडी आतां सर्जरी केल्या. सो तूं लेटर ऑन मागीर चॅक कर. आनी तेणें म्हाका सांगिलां सिस्टर म्हाका जायतें कितें चेंजीस लागोता. हांवें म्हणलें मातशें राव कित्याक तें आतां काजर जावपा हा दीस मंथ. तेगे वेडींग आहा. सो तुगे सगलें जालें मागीर वोस आनी तूं चॅक कर म्हूण सांगिल्लें. तेच भाशेन तेच कुटुंबाची दोग जाण एक भुरगीं वाडलोलीं. तेंकां आय सायड एक आय आनी तेंकां मातशें प्रॉब्लेम आसलोलें. सो जेन्ना तेंचें मागणें केलें तेंगे आय सायड ओपन जावपाक तेणी तेंगेलें विजन पोत्तून घेयलां. देवाक आर्गां. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. तेच भाशेन आनी एक जाणटी आवय तिकाय आय विजन हे म्हयन्यान तिका आय सर्जरी सांगलोली. जेन्ना ते कुटुंबाक उतरां सजमणी दिली आनी हे जाणटी आवयचें जेन्ना मागणें केलें तेच घडये आवय म्हणपा लागली आपल्या जी आडकूय आसलोली ती गेली आनी म्हाका आतां दिश्टी पडटा. सो देवाक आर्गां देव दर एक दिसाक जेन्ना हांव एक कुटुंबाक पावल मारतां आनी डोर्स देव म्हाका ओपन करता. ही संदी तो म्हाका दिता. आनी जे कुटुंबान गेलां जावं तें हॉस्पिटलान थिंगा विदावट एम्प्टी हँड हांव येयलें ना. पूण देवान बरेंपण कोन्नूच म्हाका पोत्तून धाडलां. आनी हांव देवा आर्गां दितां. ही जायतीं बरेंपणां देवान केलोल्या पासत. थँक यू जीजस. प्रेज यू Praise जीजस. God. आनी Thank you, Jesus. जेजूक आर्गां. Jesus, जेजूक आर्गां. Jesus. ब्युटिफुल. ब्युटिफुल. आमची बाय एलिजा सामकी सोलारा भाशेन सच टेस्टिमनीज जे देवाक आर्गां दिवपाक आनी उतर दिवपाक शिकोवपाक आनी खरेपणी गोवायकी दिवपाक हें एकदम बरें काम करता बाय एलिजा तूं. प्रेज गॉड. Praise God. थँक यू Thank you, God. जीजस. Thank you, Jesus. थँक यू जीजस. जेजूक आर्गां. जेजूक आर्गां. जेजू कार्य. आणि कोण हा? प्रेज गॉड. हो सिस्टर म्हाका जाय कॉल हांव दिता थँक्यू आर्गां जेसू ते दोन मुगे भाव बरो ना म्हणून सांगलो न्हू सिस्टर एलिसा येयलोली आमकां आनी तेका आपयन हाडलो आनी तेका दुसऱ्या दिसा डॉक्टरान हें करून लायलोलें तेगे क्रेटिना हें आहा म्हूण डायलिसीस करूंक लायलोली डायलिसिस. मागीर हांवें मुगे पातोली सिस्टर आपय आनी देवा उतर तेका सांगलो
आनी मागीर सिस्टर तेका जालें आयको येना सिस्टर ओय मोदें ब्रेक जालोले ते डायलिसीस थिंग आसो प्रेज गॉड डायलिसीस करूं लायलो तेका मागीर रोखडें सिस्टर एलीचा हांवें फोन केलो कित्याक हांवें पयलीं कितें सांगलो तेक आमी सगळीं म्हणजे मोबायलाचेर प्रे करुया तेज पासो तेश म्हण मुगे ती भयण बी सगळीं एकठांय जायन मागीर तेक कितें सांगलें डॉक्टरान रोखडें मांडे म्हणपा लागलो तेका डायलिसीस आहा तेगे क्रेटिना हाय जाल्या करूं आपयल तेका हांवें म्हळें तूं डायलिसीसा वचनाका हांव सिस्टरी आपयता तूं हिंग यो म्हण आमगे थिंगा मागीर सिस्टरीन प्रे येयली आनी तेका देवा उतर सांगिल्लें आनी जेजून तेज पासो दीत गायम जालें सिस्टरी सांगिल्लें कितें म्हणपा तें बी आनी मागीर तेका विचारलें सिस्टरीन तूं डायलिसीसा वयता जाल्यार ना म्हणपा लागलो आपणान बोरें केलें म्हूण तेणें सोतमान दिलें मागीर आनी आमगे भावनी ती सारकी आबूज ती म्हणपा लागली म्हणजे तेंक एशें कोन्न हें जालें कोरपा अशें डायलिसीस मागीर तेणी जेजूचे भावार दवरलो आनी हांवें सांगलें ना तोय वचना म्हणटा आनी तेका विचारलें तूं वयता रे डायलिसीसा ना म्हूण तेंकाय सांगिल्लें तेणें पूण वचना म्हूण आनी हांवें तेगे रिपोर्ट न्हू सारको केलो चेक केलो पाटी तेगे क्रेटिना देंवत आनी जेजू आर्गां दिता आनी जेजून प्रेज सारको गॉड बरो मानताय आनी आतां डायलिसीस केलो जाल्यार आनी तेका 1 म्हयनो पूर्ण जाता आहलो जेजू आर्गां जेजू डायलिसीस कारगा बरो केलो म्हूण जेजू आर्गां जेजू कारगा प्रेज गॉड थैंक यू जीसस Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 जेजू कारगा जेजू कारगा प्रेज शिकोण कोरिया ब्रदर प्रेज गॉड प्रेज गॉड आनी कोण ना आनी कसलीच गोवायकी ना जेजू कारगा जेजू कारगा बरें आमी कमेंट्स करुया तर बरें आमी शिकताले हांव की आमी सगळीं ह्या वेळार निमाण्या काळार आसा होय की ना ओय ब्रदर these are supposed to be the last days end days म्हणटच आमकां आमी शिकताले हांव पयलींची तेसलोनिकांरां 5:23 1 Thessalonians 5:23 आनी थिंचोर आमी शिकलेले हांव की ह्या निमाण्या काळार आमी आमच्या ओतम्यान मोनान आनी आमचे कुडीन आमी बागयोन जिवंक जाय आमी खरेपणी बागयोन तो पवित्र जिवपाक एकदम गरजेचें होय की ना ओय ब्रदर म्हणून आमी तो स्क्रिप्चर घालया ओय पयली ब्रदर तेसलोनिकांरां 5:23 1 Thessalonians 5:23 मागीर वाचूया कितें म्हणटा तें May the God of peace himself sanctify you entirely. शांती दिता तो देव तुमकां सोपूर्णायेन पवित्र करूं आनी जेसू ख्रिस्त आमचो सोमी येतलो त्या दिसाक तुमचो आत्मो जीव आनी कूड तो चुकी विरेत सांबाळूं जेजू कारगा तो म्हणटा कितें जेजू ख्रिस्त आमचो सोमी येतलो त्या दिसाक तुमचो आत्मो जीव आनी कूड तो चुकी विरेत सांबाळूं आतां हांव तुमकां विचारूंक सोदता आमचे भाशेन बरे भाशेन तें ट्रान्सलेशन जावंक ना पूण हांव तुमकां विचारूंक सोदता म्हज्या भयणीनो हें उतर आमकां सांगता की जेजू ख्रिस्त सोमी येतलो त्या दिसाक तुमचो आत्मो जीव कूड तो चुकी विरेट सांबाळूं कोणें सांबाळूंक जाय आमी सांबाळूंक जाय पूण आतां तुमी वाचशात जाल्यार हें ट्रान्सलेशन सारकें ना आमचे केन्ना इंग्लिशीन तें ट्रान्सलेट करता पूण हें वाचीत जाल्यार अशें दिसता की आमचो आत्मो आमची जीव आनी आमची कूड चुके विरेट सांबाळुपाक जाय हें कोण हें उतर जें आमी आयकता तें पळयत जाल्यार आमी कोण सांबाळून दवरतलो आमी जें हें वाचता ही 23वी वड वाचता
आता समजा तुम्ही वाचित जाल्यार आमकां कितें कळोन येता की कोण आमकां सांबाळून दवरतलो, आमी या जेजू दवरतलो? जेजू ख्रिस्त. जेजू क्रिस्त. पूण खरें म्हणल्यार जेजू क्रिस्ताचें काम न्हय आमच्या आत्म्यान, आमच्या जिवान, आमचे कुडीन आमकां चुकी विरीत सांबाळूंक. कित्याक जेन्ना आमकां ही सजमणी ना पळय, तुमच्या भयणीनो आयकात बरे भाशेन. आमचे भाशेन जें ट्रान्सलेट केलां आनी आमी कितले फाटी मिस आमचे भाशेन जाता आनी आमी देवाचें उतर वाचता, पूण ती सजमणी आमी बरे भाशेन सजमूंक ना जाल्यार आमी सजमता की म्हाका कसलीच जबाबदारी ना, कित्याक जबाबदारी जावन आसा जेजूची. ताणें म्हाका चुकी विरीत सांबाळूंक जाय. पूण खरें म्हणल्यार चुके विरीत सांबाळूंक फकत देवाचें काम म्हज्या आत्म्यान, आनी तें सुद्दां म्हाका सांबाळूंक जाय जाल्यार म्हाका जेजूचेर बावाट दवरपाक गरजेचें. कित्याक जेन्ना हांव जेजूचेर बावाट दवरता तेन्नाच की हांव एक नवी रचना जाता. कित्याक हांव जेजू खुर्सार कितें केलां तें ताचेर हांवें बावाट दवरलो, ताच्या अमोलीक रोगता वडून ताणें म्हाका धुवन काडलो आनी आतां धुवन काडलो म्हणून म्हजो आत्मो जेजू सारको जालो. पूण म्हजें मन या म्हजें जीव हांगा जीव म्हणला, जीव आनी म्हजी कूड म्हाका चुकी वेळेर सांबाळूंक जाय जाल्यार हांवें पवित्र आत्म्याच्या आदारान म्हज्या मनाची नडसुणी करून तें उतर पाळूंक एकदम गरजेचें. तें देवाचें काम न्हय. आयकतात म्हज्या भयणीनो तुमी? होय ब्रदर. म्हाका जबाबदारी हा. व्हडली जबाबदारी जाली देवाची की जेजूक ह्या संवसारान येवन खुर्सार मरोन म्हाजी सरवण करपाक म्हज्या आत्म्यान तें काम ताणें केलें. तें बरें हा. आनी देखून हांवें ताचेर विस्वास दवरलो, ताणें कितें केलां तें खुर्सार ताचेर बावाट दवरलो. आतां तें म्हज्या काळजान हांवें तें बावाट धरून म्हज्या तोंडांतल्यान तें उतर उलोवन आतां म्हजो आत्मो जेजू सारको जालो. तें बरें हा. एक वस्त जाली, पूण ह्यो दोन वस्तू म्हज्या मनाची नडसुणी करपाक आनी तें उतर पाळूंक ती जबाबदारी जावन आसा म्हजी, जावन आसा तुजी. आनी आमी फटोवपाक नाका म्हणून आयज पवित्र आत्मो आमकां हें उतर परतून सांगता. आयकतात म्हज्या भयणीनो तुमी? होय. कित्याक आमी सजमता कितें हें सगळें काम देवाचें. तो आमकां सांबाळून दवरतलो, तो येवपाचो, तो आमकां करपा दितलो, तें सगळें करतलो. म्हाका कांय करपाची ना. म्हाका फकत आमच्या बुधवारा दीस एक क्लासीक येवपाक जाय, मातशें उतर आयकोंक जाय आनी बाकीचें काम देव करतलो. करचो ना. ताचें करूंक जाय आसलें ताणें जेजू वरवीं खुर्सार केलां. आतां म्हजी जबाबदारी जावन आसा म्हज्या मनान आनी म्हजे कुडीन तें उतर हांवें तें हाडूंक आनी म्हज्या मनाची नडसुणी करून तें उतर पाळूंक. इतले पर्यंत तुमी सगळीं सजमल्यात बा म्हज्या भयणीनो? होय ब्रदर. जेजू कारगा. आतां आयकात म्हज्या भयणीनो. आतां देवान आमकां एक नवी रचना केल्या. इंग्लिशीन म्हणटा आय एम ऑलरेडी बॉर्न अगेन. पूण म्हज्या मनाची नडसुणी करूंक तें उतर पाळूंक ती जबाबदारी जावन आसा म्हजी. सारकें? होय ब्रदर. आतां आयकात. जेजू येवचे पयलीं म्हजे भितर वो देवाचो मोग, हो देवाचो उजो, पवित्र आत्म्याचो उजो म्हजे भितर तो आजून चलोवन दवरपाक आनी तो उजो बंद नाका जावंक म्हाका कितें करचें पडटलेंच. ती जावन आसा म्हजी जबाबदारी. म्हणटच हांवें थोड्यो वस्तू हांव शिकतालो आनी जेन्ना म्हाका पवित्र हें सांगतालो हें आयज तुमचे बरोबर हांव आतां तुमकां ही शिकवण दिता की आमकां ह्या निमाण्या काळार हो उजो हो देवाचो मोग जो आमी अनुभवला पवित्र आत्म्या उदेशी आमच्या आत्म्यान आमी देवाक जेजू भितर हा, आमचो पवित्र आत्मो हा आनी त्या पवित्र आत्म्याक लागून हो देवाचो उजो आमचे भितर आमकां सांबाळून दवरता आमच्या मनान आनी आमचे कुडीन. कित्याक आत्म्यान तर आमी जेजू सारके जाल्या. तो पयली वस्त म्हणल्यार भाव भयणीनो आमी आमच्या मनान धरूंक जाय की बरें हें सांगचे पयलीं हांव तुमकां एक उदाहरण दिता. तुमी केन्ना फायर एक्सटिंग्विशर म्हणून केन्ना आयकलां? फायर एक्सटिंग्विशर कोणें आयकलां?
वय हं. ताका हय. उदक मारतात, स्प्रे मारतात, वा ताका कार्बन डायऑक्सायड मारतात. उजो आयलो जाल्यार प्स करून स्प्रे मारतात आनी तिचो हं. आतां ऑक्सिजन ना, कार्बन डायऑक्सायड मारता आनी तिचो तो उजो काबार जाता. अशें आयकलां तुमी न्हय? हय ब्रदर. बरें. म्हणटच हांव जें तुमकां सांगूंक सोदतां तें आयकात. म्हजे भितर म्हाका फायर एक्सटिंग्विशर आसल्यात ते लोक म्हाका नाका. कित्याक म्हजे भितर जो उजो आसूंक जाय तो उजो हांवें सांबाळून दवरूंक जाय. तो उजो दवरूंक जाय. उजो बंद करपाक नाका म्हाका. तुमी आयकता हांव कितें सांगूंक सोदतां? जेन्ना भायल्यान उजो येता, कोणाक बिल्डिंगेक उजो लागता, घरान उजो लागता, आमच्या कुजनान उजो लागता, आमकां फायर एक्सटिंग्विशराची गरज, तें उदक मारपाक गरज ना, तर आख्ख्या घराक उजो पडटलो. पूण आमकां जाय पवित्र आत्म्याचो उजो आमचे भितर चलोवन दवरपाक. आमकां नाका की लोक कोण आमचे भितर येतलो आनी आमचो उजो बंद करतलो. आयकतात तुमी हांव कितें सांगूंक सोदतां न्ही? हं. हं. पळय तेच म्हणजे तर. भयणीनो, आमच्या जिवितान आमच्या संबंदा वरवीं आमच्या घरा आसत लोक, आमच्या शेजाऱ्या मदें आसत लोक, तो बरो लोक हा. कितें चार खबरो सांगता, हाच्यो काणयो सांगता, ताच्यो काणयो सांगता, कुच 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 करतात. तुमी समजा कुच कुच म्हणटा कितें तें म्हणजे सगल्योच्यो खबरो, गांवच्यो सगल्यो खबरो. हं. कितें लंडनाक चलता, कोणाची बायल कोणा बरोबर तिचो लंडनाक वता, ती खबर आमच्या गांवच्या लोकांक खबर आहा. कित्याक आतां वॉट्सॅपाचेर सगळ्यांक कळोन येता. हो लोक हा आमचे भितर ह्यो सगल्यो खबरो आमकां सांगपाक. हो लोक जावन आसा फायर एक्सटिंग्विशर. कित्याक हो लोक येता आनी जो उजो आमचे भितर आमी चलोवन दवरताय, आमचो उजो आतां बंद जाता आनी आमचें मन आतां ह्या संवसाराच्या वस्तूचेर हाचेर आनी ताचेर आनी हाच्या काणयोचेर आनी ताच्या काणयोचेर वेतात. देखून म्हज्या भयणीनो, आमी हे जे फायर एक्सटिंग्विशर आहात, मनशां आहात, तांकां आमी पारखूंक एकदम गरजेचें. आयकतात तुमी? हं. पळयात, सैताना तूं आतां समजा देवाच्या उतरान हाय, तुजो उजो चालू आहा, तूं देवाच्या मोगान हाय, तुका सैतान त्रास करूंक शकना जाल्यार तो कितें करतलो जाणा? तो फायर एक्सटिंग्विशर लोक तुज्या जिवितांत धाडटलो. हं. वय ब्रदर. हालेलुया. हालेलुया. आनी प्रेज खूब गॉड. फाटी आमी कितें म्हणटा? आमी उतर आयकोंक येता. आमची बाय म्हणटा, भुरग्यानो याद मातशी याद. आमी सगळीं येयलीं मागीर देवाचें उतर आयकोपाक. आमी देवाचें उतर आयकोंक येतात बुधवारा दीस. खूब जाणां तुमी दुसरे क्लासीकूय वेतात, ह्या प्रिचराक त्या प्रिचर आयकोपाक. पूण भाव भयणीनो, फकत उतर आयकलें आनी उतर आयकल्या उपरांत तो उजो आमचे भितर वाडलो. पूण जाणय, सैतान ओगी रावपाचो ना. तो आमच्या जिवितांत कोणाक धाडटलो तो उजो बंद करपाक. हालेलुया. 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 आनी देखून म्हज्या भयणीनो, आमी ते फायर एक्सटिंग्विशर लोक जो आहा, ज्यो काणयो सांगतात, हाच्यो खबरो करतात, ताच्यो खबरो करतात, ताका सगल्या पळय, आतां तुज्या घरान तूं आतां रांदताय, तुज्या घरान आतां तूं दोदोल कोत्ताय, नेवऱ्यो कोत्ताय, कालकाल कोत्ताय, घोंस कोत्ताय. आतां पळय, तो सगल्यांच्या तोंडांतल्यान उदक सुटलें, कित्याक आमी आतां नोकरांच्यो सगल्यो वस्तू कोत्तले हांव. जे म्हज्या घरान हांव कोत्तां, तुका कित्याक पडलां? सारकें? हं. पूण येतलो लोक, अरे तुमी कितें कोत्ता? हांवूय कोत्तां आनी तो तशें कोत्ता. आतां तुमी त्यो नेवऱ्यो करशेत जाल्यार मागीर तुमी नेवऱ्यो दितल्यार आतां ह्यो खबरो आमकां कित्याक पडल्या? हांव तुमकां फकत उदाहरण दिता, एग्जांपल दिता. पूण असलो लोक हा आमच्या जिवितांत जो आमकां आमचे बरोबर खबरोय करपाक येता, आमकां काणयो सांगपाक येता, आनी आमी भितर बसता, खंय हाय रे, बसल्याय रे, आनी हाच्यो खबरो ताच्यो खबरो करून आमचो उजो जो आतां पेटोन येयला तो आतां बंद करपाक लोक आमच्या जिवितांत येता. आनी देखून आमी ह्या असल्या फायर एक्सटिंग्विशर लोकांक आमी आयडेंटिफाय करून तांकां आमी पयस धरूंक, आमी तांकां आमच्या जिवितांत चड जागो दिवपाक दिनासतना आमचो उजो आमी
पेटोवन दवरपाक एकदम गरजेचें. Praise the Lord. वय brother. Hallelujah. सारकें बाय बाय वय मारिया, brother. सारकें वय हांवें brother. सामकें सांगलें. Correct. तूं खंयसरूय जा, तूं अहमदाबाद आसूं, गोंया आसूं, लंडनाक आसूं, न्यूयॉर्क आसूं, एस्किमो बरोबर नॉर्थ पोला कडेन आसूं, मनशाचें सैम अशेंच की आमकां काणयो सांगपाक, हाच्यो खबरो सांगपाक आनी गजाली करपाक हें आमकां सदांच. आनी तुमी जाणाय तुमी जाणाय बायलो, तुमी सगल्यो बायलो ज्यो आहात, खरें सांगता तुमकां, दादल्यांक इतली खबर नाका, दादल्याक कितें सांगीत जाल्यार, पूण बायलांक खूब डिटेल मागपाक एकदम गरजेचें. तुमकां देवान अशीं केल्यात, रागार जायनाकात, पूण हांव तुमकां ना खरें ब्रदर. सांगता. आतां समजा हांव गेलो पार्टीक गेलो, म्हजी बायल येवंक ना पार्टीक. अरे कोण आहलो थंयसर? ती आहली. ताणी मागीर बायल विचारली, ती बायल ताचे बायलेन कितें घातलेलें, कसलो कलर घातलेलो, तें पोरून त्या काजराच्या दिसा तेणें ब्लू घाल्लें, आतां हे फावटी ब्लू घाल्लेलें. ह्यो खबरो हांव कोण पळयतलो? हांव नको आतां आयज कितें घाला तें, पोरू आनी कितें घातलें तें हांव कोण कितें जाणो? तर ह्यो वस्तू म्हाका सांगपाक म्हाका दोळे ना, पूण बायलांक ही डिटेल मागपाक एकदम गरजेची. आनी आमच्या जिवितांत असलो लोक येता खूब आमकां डिटेल सांगपाक, ज्यो डिटेलाचो फायदो आमकां कसलोच ना. आमकां सासणांक जेन्ना आमी देवा कडेन आमकां सगल्यांक जाय वचपाक, पूण असले डिटेल आमकां नाका. पूण लोक येता आमच्या जिवितांत ह्यो डिटेल दिवपाक, आमचो उजो बोन करपाक. हालेलुया. थँक यू जीसस. आर्गां तुका जेजू. अर्घा तुका जेजू. बरें, हांव तुमकां एक देवाचें उतर घालता ही सजमणी दिवपाक. एफेसकारांक Ephesians chapter 5 and verse number 11. एफेसकारांक आविस्वर 5 वोड 11 वाचूया आमी. एफेसकारांक आविस्वर 5 Ephesians chapter 5 verse number 11 वाचूया. आनी कालोखाची होलकी कोर्तुबा कोरतेल्या कोडे कसलोच संबंद दवरूं नाकात. परतेंच जाल्यार तांचे पातक तांकां दाखोवन दियात. जेजू कारगां. देवाचें उतर म्हणटा, आनी काळोखाची होलकी कोर्तुबां, काळोखाची होलकी कोर्तुबां, काळोखाची होलकी कोर्तुबां जावन आसा कितें? आतां समजा हांव आतां तुमकां हाच्यो काणयो ताच्यो काणयो सांगता. तुमकां हांव युट्यूबाचेर येवन देवाचें उतर शिकयतना तुमकां काणयो सांगतलो? ना. हांव उतर शिकयतालो, वय की ना? ओय ब्रदर. पूण जो कोण काळोखाची होलकी कोर्तुबां सांगतात, ती भायर येतात आनी सांगतात, ओ ती आतां कोणाच्या घरा येवन, ओ कोणाक टिंट्यार बसोन, ओ कोणाच्या रेस्टॉरंटांत बसोन, अरे झाडय रे, अशें घडलें रे, कोणाक सांगिनाका, म्हाकाच कळना. ही होलकी काळोखाची कोर्तुबां आमी कितें करता? आमी आयकता. पूण देवाचें उतर म्हणटा, आनी काळोखाची होलकी कोर्तुबां कोरतेल्या कोडे कसलोच संबंद दवरूं नाकात. बाबूनो, जेन्ना आमकां कळोन येता की कसलो लोक जो आमचो उजो काबार करूंक येता, आमकां ताळणी घालूंक येता, आमकां जी खबर आमकां नाका आयकोपाक, पूण थोडो लोक कितें जाणय, थोडो लोकांक जाय देवाचें उतर आयकोंक येतात, पूण थोडो लोक कितें जाय जाणय, देवाचें उतर आयकलें, काबार जाले उपरांत मागीर कोण येयलो आमच्या घरा, अरे कोय रे, कितें खबर रे, कितें सांगू रे, ती बायल अशें करताली, आनी कितें जालें? आमकां आनीक प्रश्न जाय, कित्याक आमकां मातशें आनीक तेल घालूंक जाय, आनीक पेट्रोल घालूंक जाय तांकां आनीक काणयो सांगपाक. आनी चड करून तांकां काणयो नाका, पूण आमी आतां विचारना म्हणून आतां ती मातशें आनीक पेट्रोल घालतात आनी आपल्योच खबरो सांगतात. आनी तुका आतां जेन्ना ती खबर पडटा, तुजें मन आतां म्हणटा, ओय ती बायल अशी आहली, हांव नको आसलो, अशी आसली बायल ती, अशें करता ती. आतां जालें तुजें गैर जालें थंयसर, तुजो उजो आतां जालो काबार थंयसर. तुका कित्याक पडला? समजा कोणाची खबर आमी आयकली जाल्यार
मुज्यान तांकां कितें बरें करूंक जाता, मुज्यान तांकां बरी खबर कशी दिवंक जाता, मुज्यान तांकां देवाचें उतर कशे भशेन शिकोवंक जाता, हाचेर आमी नियाल केन्ना कोत्ता काय? हांव विचारता तुमकां म्हज्या भयणीनो, आमी केन्ना अशें कोत्ता? आनी आमी अशें आयकत जाल्यार ती बायल मरे तुजी वयर उलयताली, ती म्हणटाली कसलो रे मनीस तो, अशें करता तशें करता, व्हडलो तर शिकयता आनी पळय कितें करता तो. अरे हांव तिका वळखप आसना, पूण तिचे म्हजे वयर आतां ती खबर सांगता आनी ही आतां सोयतनाची एजंट येयल्यार म्हाका सांगपाक की तो अशें म्हणटाली. आतां तुका तिचो ते बायलेक पळोवंक जाय, तुजो उजो गेलो आतां काबार. कित्याक तूं आतां तिणें कितें म्हणलां ताचेर चिंताय. सारकें न्हय? परतेंच जाल्यार तांचे पातक तांकां दाखोवन दियात. जो कोण येता ताका सांगपाचें बाबा आयक, तुका कितें आदार जाय हांवें केल्लो, तुका कितें, तुका देवाचें उतर आयकूंक जाय, तुजे पासत मागणें करूंक जाय, तुका कसलो आदार जाय? ना रे हांव वचप जातालो, हांवें म्हणलें तुका मातशी कितें गांवची खबर सांगतलो. म्हाका तुजी गांवची खबर नाका. पळय भाव, तांचे कितें भितर कितें म्हणलां हांव ताका बक्षितां, पूण म्हाका ह्यो खबरो सांगिनाका. आनी आयज सांगलें बरें आहा, पूण परतून म्हाका कोणाची खबर नाका आयकोपाक. आमी अशे भाशेन कितें सांगताले हांव. अरे ती म्हणटली ना रे व्हडलो सांज जालाय मरे, तूं उतर आयकताय आनी अशें करताय, तूं केन्नाच कोणाची खबर करिनाय, आतां सांज जालाय रे तूं. आमकांय दाखोवंक जाय की आमी गांवचो लोक, आमी तांच्या बरोबर आहा, तांकांय मातशें आनीक पेत्रोल घालून आनीक खबर सांगपाक आमी चिंता. पूण देवाचें उतर म्हणटा ह्या असल्या लोकां बरोबर संबंद धरूं नाकात, परतें जाल्यार तांचे पातक तांकां दाखोवन दियात. आमी तांचें पातक दिता, कित्याक आमी चिंता अरे ती खबरो करतात, आमी खबरो करता, आमच्यान कशे भाशेन तांकां सांगूंक जाता, आमीच खबरो करता जाल्यार तांकां कशे भाशेन सांगूंक जाता. ती म्हणटली अरे तूं आमकां सांग खबरो करना आनी तूं म्हाका काल खबरो ताची खबर सांगूंक नाय. हांव खबर सांगता, ती म्हाका खबर सांगता आनी आमचो संबंद एकदम बरो. आनी सैतान म्हणटा ही देवाचें उतर आयकतात, पूण आतां हांचें बरें चलता, गूं 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 गूं, पुरो तांकां धरया आमी, तांचो उजो बंद करया आमी. हालेलुया. आर्गां तुका जेजू, आर्गां तुका जेजू. दिनवास तुका जेजू. हांव तुमकां सांगता म्हज्या भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमी दिव आनी सुरवंडार मानलो, आमचो आत्मो जेजू सारको जालो, पवित्र आत्मे आमचे भितर येयलो. म्हणटच जेन्ना हांव तोंड उक्तें करता, जेन्ना हांव तोंड उक्तें करता, हांव मागणें करता. हांव जेन्ना म्हजें तोंड उक्तें करता, हांव ह्या संवसाराच्यो खबरो करिना, हांवें मागणें करूंक जाय. कित्याक म्हज्या तोंडांतलें कितें उतर सुट्टा तें जावन आसा मागणें, कित्याक म्हजे भितर पवित्र आत्मो आहा. अशें हांवें चिंतपाक एकदम गरजेचें. पूण आमी अशें चिंता, आमी समज आमी मिसाक गेलीं, आमी तेर्स केलो, बुधवारा दिसा आमी देवाचें उतर आयकलें, जेन्ना उतर जालें मागीर हाच्यो खबरो ताच्यो खबरो ह्यो गायो मार, ताची खबर सांग, आमच्या तोंडांतल्यान कितलें सुट्टा. आनी मागीर त्याच तोंडान आमी येता देवाचें उतर आयकोपाक, देवाचें उतर सांगपाक. पूण भाव भयणीनो, आमचो उजो सारको काबार जाला, उजो पासून ना तिचो. हालेलुया. थँक यू जीसस. थँक्यू जीसस. देखून भाव भयणीनो, आमी काळोखान होळकी कोर्तुमा कोर्तेल्या कोडे आमी संबंद दवरूं नाये, पूण आमी तांचे पातक तांकां दाखोवन दिवपाक एकदम गरजेचें. आनी ताचे उपरांत आमी तें पातक जे लोक कोत्ता, आमी चोत्रायन तें केन्नाच करूं नाका. आनी अशें आमी चिंतपाक आनी देवाची कृपा मागपाक एकदम गरजेची. दुसरी वस्त म्हणल्यार आमी आमची चोत्राय, ही हांवें शिकयलें तुमकां सुमार 1 म्हयनो पयलीं. आमची चोत्राय आनी आमचो कितें म्हणटात तो आमचो मोग, आवर अफेक्शन, आमची चोत्राय, आमची प्रायोरिटी आमी धरूंक जाय स्वर्गार वस्तूचेर. Our focus should be on the things above, not on the things below. म्हणजे कितें, आमी
देवाची मोहिमा, देवाचें बरेंपण आमी सोदपाक एकदम गरजेचें. कित्याक भाव भयणीनो, आमी ह्या संवसारांत, हांव तुमकां एक उदाहरण दिता. सुमार म्हाका दिसता 15 दीस जावंक ना, म्हाका दिसता 3 सुमार जावंक ना, हांव एक फॅमिली कडेन हांव कावन्सिलींग करतालो. आनी जाणूय हो भुरगो आनी ताची फियांसी काजार जावंक सोदताली. आमी बॉम्बे गेल्लीं. जेन्ना बॉम्बे गेल्लीं, सुमार 10-12 दिसांची खबर. आयज आतां कितें 11 तारीख, आमी 27 तारखेक गेले, म्हणून 28 or 29 आमकां एक कावन्सिलींग आहलें. म्हणून हो कापल येता, जी आतां काजार जावपाची आज जानेरान. तांचे कडेन दुडू ना रिसेप्शन करपाक. तुमी आयकता हांव कितें सांगता तें? तांकां ताजें मॅरेज रिसेप्शन करपाक तांकां दुडू ना. म्हणून ती आतां कितें चिंतात की आतां बँकान वचून एक लोन काडपाक, कित्याक घर बांदपाक न्हय, पूण सेलिब्रेशन करपाक. तुमी समजता हांव कितें सांगूंक सोदता तें? ओय ब्रदर. आतां समजा काजार जावचे पडेन ती लोन काडटात सेलिब्रेशन करपाक. ते सेलिब्रेशन करपाक कोणाक दाखोवपाक? लोकांक. आनी एक पाटी लोक येयलो, खालो आनी गेली. तांचे काजार जिवीत सारकें जातलें, तांकां आतां लोन भरचो पडटलो. बँक येतलो तांचे कडेन त्रास करपाक. मागीर तांचे भितर कुटकुट जावतलें, वय की ना? ओय ब्रदर. लोक अशें चिंता. ना. तांचो सोमोन वयर धरचे सोतेक, जेजूचे धरचे सोतेक, ती चिंतात लोकांक खोशी करपाक, लोकांक आपले ओडबीक दाखोवपाक. देवाचें उतर म्हणटा, आमी आमची चोत्राय ह्या निमाण्या काळार ह्या संवसाराच्या वस्तूचेर न्हय, पूण आमची चोत्राय जेजूचेर आनी ह्या स्वर्गार आसता वस्तूचेर आमी दवरपाक एकदम गरजेचें. सांत पावलूची चीट कोलस्कारांक 3 Colossians chapter 3 word 2, Colossians chapter 3 verse 2, कोलस्कारांक 3 word 2 वाचूया आमी. पळय कितें म्हणटा सांत पावलू. Colossians chapter 3 verse 2. तुमचे ध्यान मन सोर्गींच्या वस्तूंचेर आसून दी, संवसारांतल्या वस्तूंचेर न्हय. जेजू कारगा, तुमचे दान मन सोर्गीच्या वस्तूचेर आसून दी, संवसारांतल्या वस्तूचेर न्हय. पूण भाव भयणीनो, सगलो लोक म्हणटलो, तुमी म्हणटल्यार ब्रदर, आमी आजून संवसारांत आमकां जेवपाक जाय न्ही, नॉश्तो दनपारचें खावंक जाय, आमकां रातचें खावंक जाय, कितें वयतान माना पडटलें आमकां. ज्या भाशेन मोजेसाक आनी ताच्या होराण्यांक तांकां माना पडलेलें, तांकां काम नासलें. आमकां माना पडटा, आमकां आमचें पोट भरचें पडटा, आमकां बाजारान वचचें पडटा, दुडू जाय ताका. आनी तूं म्हणटाय सर्गीच्या वस्तूचेर धर, माना पडटलें वयतान. पूण म्हज्या भयणीनो, जेन्ना जेजू म्हणटा तुमचें दान म्हण सोर्गीच्या वस्तूचेर आसून दी, संवसारांतल्या वस्तूचेर न्हय, तो कितें सांगूंक सोदता? पवित्र आत्मा आमकां पावलू वरवीं कितें सांगूंक सोदता? की आमची चोत्रां ह्या निमाण्या काळार आमी देवाच्या उतराचेर, पवित्र आत्म्याचेर, जेजूचेर धरपाक एकदम गरजेचें. कित्याक जेन्ना आमी त्या उतराचेर आमी चोत्राय दवरता, त्या उतरा प्रमाणे आमी चलता, तें उतर आमी पाळटा. जाणय म्हज्या भयणीनो, देवाचें उतर आमकां सांगता मातुवाचो 6:20 सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड. आमची चोत्राय देवाच्या राजाचेर दवरीत जाल्यार तो आमकां सगल्यो वस्तू पावयतलो. मॅथ्यू 6:33 वाचूया. देवाचे राज आनी तुमकां तो आपणाक मानवलेली करता, तो बेस तुमी पयलीं सोदात, आनी ह्यो सगल्यो वस्तू तो तुमकां दितलो. जेजू कारगा, देवाचें राज आनी तुमकां तो आपणाक मानवलेले करता, तो बेस तुमी पयलीं सोदात. अरे म्हज्या भाव भयणीनो, आमी आतां डिसेंबराच्या म्हयन्यान आहात, आनी डिसेंबराचो म्हयनो जावन आसा कितें? आदवेंताचो. 25 तारखेक 24 तारखेक 25 तारखेक नातालांची परब जातली.
आता सगळो लोक धांवता आता आपले पेंटिंग करपाक, आता नेवऱ्यो करपाक, आता आपलो LED लायट घालपाक, इस्टार कॉम्पिटिशन करपाक, क्रीप कॉम्पिटिशन करपाक, कॅरल सिंगिंग कॉम्पिटिशन करपाक, फॅट मॅन इन रेड सांता क्लॉज तयार करपाक, चिल्ड्रन्स क्रिसमस पार्टी करपाक. हांव विचारता तुमकां म्हज्या भयणीनो, आमी जी देवाचें उतर आयकोंक येता, आमी खरेपणी आमची चोत्राय जेजूचेर दवरल्या, आमकां ह्या वस्तूचेर हें जावन आसा नाताल. हांव विचारता तुमकां, क्रिसमस ट्री, क्रिसमस कॅरल हें सगळें नाताल. नो. पूण आमी इतलीं वर्सां करीत येयल्या आणि कोणाचे दोळे अजून पासून उक्ते जावनात की या नातालांच्या काळार आमी हे सगळे कॉम्पिटिशन करता क्रिप आणि लोक सामके प्रायज मेळोवपाक आपले व्हडपण दाखोवपाक इतले कॉम्पिटिशन करता, इतलो वावर करता, आपले घर पेंट करता, इतले हे करता ते करता, लोक येतलो तांच्या घराक कॅरल्स करपाक, ती आतां आपले दीस रात थंयसर नेवऱ्यो करतात, सगळ्यांक दाखोवपाक की आपले व्हडपण कितें व्हडलें तें. पूण भाव भयणीनो, आमची चोत्राय जेजूचेर ताच्या उतराचेर आमी दवरता काय? केन्ना आमी विसरता की ह्या नातालांच्या काळार या आदवेंताच्या काळार नातालां येता तेन्ना आमी आमची चोत्राय ताच्या उतराचेर ह्या भायल्या वस्तूचेर दवरपाक न्हय, संवसाराचो लोक आमी एक पाटी हांव तुमकां म्हजीच खबर सांगता, जेन्ना म्हाका उतर नकळो आहलो, हांव क्रीप कॉम्पिटिशन, स्टार कॉम्पिटिशन, LED लायट, पेंटिंग, हे ते सगळे आमी करताले, नवे मोचे, नवे कपडे, टेलरा कडेन पयले एडवान्स करपाक. पूण बाब म्हणून आमची चोत्राय केन्नाच देवाच्या उतराचेर नासली. आणि आता जेन्ना आमची चोत्राय देवाच्या उतराचेर आहा, आमकां नाताल सदांकाल. येस. आमेन. तुम्ही आयकोंक नाय कितें म्हणलें, म्हजी नातालां जाता सदांकाल. कित्याक जेन्ना कोण म्हाका मेळटा हांव ताका देवाचें उतर परगट करता, उतर सजमणी दिता, तांच्या काळजांत जेजू जल्मता तांचें नाताल जालें आनी म्हजेंय नाताल जालें. Praise the Lord. Praise Thank you, Lord Jesus. Jesus. Hallelujah. भाव भयणीनो, हांव तुमकां सांगता, आमच्या इग्रोज मातेन जो लोक आपूण कॅथलीक म्हणटा, क्रिस्तांव म्हणटा, ते फकत नांवान क्रिस्तांव, तांकां उतराची सजमणी ना, नाताल कितें कित्याक जेजू ह्या संवसारान आजून पासून खबर ना. आणि ती आता 60 वर्सांची जाली, 70 वर्सांची जाली, पूण तांकां कसलीच सजमणी ना नाताल कितें म्हणचें तें. कॉरेजमाचो वेळार जेजू खुर्सार मेलो, ती मागीर इस्टर एक खावपाक तयार जातात. खरें म्हणल्यार भाव भयणीनो, आमच्या इग्रोज मातेन इतले आमी देवस्पण करून अजून पासून आमकां सजमणी अजून मेळो ना. जेजू ह्या संवसारान कित्याक येयलो तो? कित्याक आपल्याक बाळकाच्या रुपान येयलो? कित्याक वय तो येयलो आमची सरवण करपाक, तो खुर्सार मेलो आमच्या पातकांक लागून, पुरो तितलेंच जाणो आनी खंयच नको. आनी आमी क्रिस्तांव म्हणटा. पण भाव भयणीनो, या नातालांच्या वेळार, या कॉरेजमाच्या वेळार, एकल्या दिसा एकल्या तोडीर आमी जी देवाचें उतर आयकलां, आमी तें उतर दुसऱ्यांक दिवन, तांकां सजमणी दिवंक, तांचे भितर जेजू जल्मोंक, थंयसर एक दीस नातालांची परब करूंक, आमकां जी आमी देवाच्या उतरान आहात, आमी जी आमची चोत्राय वयर दवरल्या जेजूचेर आनी संवसाराचेर न्हय, आमकां ती बरी खबर दुसऱ्यांक दिवपाक एकदम गरजेची. जेजू कारगां. जेजू कारगां. जेजू कारगां. म्हणटच ह्या नातालांच्या परबेच्या दिसा, ह्या नातालांच्या दिसांनी आमी आमकांच विचारया, आमची चोत्राय कित्याचेर आहा? ज्या भाशेन आमी ह्या संवसाराच्या वस्तूचेर आसली एका वेळार वो अजुनूय हाय जाल्यार आमी देवाचें भोगसणें मागया. आमी सगळीं जो भायलो दोबोज आहा पयस दवरया आनी आमी दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक. जाणे भाव भयणीनो, हांव तुमकां खरेंच सांगता, ह्या काळार नातालांच्या काळार खूब अन भावार्थी जो लोक आमच्या धर्माचो लोक जो क्रिस्तांव ना, तांकां आमच्यान देवाचें उतर दिवंक जाता, तांकां नेवऱ्यो दिवपाक आपोवंक जाता. आनी नाताल म्हणजे कितें, कित्याक देव येयलो, ती आमची खबर. नातर आमी दुसऱ्यांक येता आनी म्हणटा, तुवें म्हाका तुज्या गणपतीक नेवऱ्यो दिल्ले मरे, आमच्यो नेवऱ्यो कश्यो आहात? तुका म्हज्यो नेवऱ्यो बऱ्यो लागतात, तुज्या घरा मामीन केल्यार त्यो बऱ्यो लागता? आमकां जाय आमी घरा आमचे कितें खाण केलां तांचे वोन बरें आहा जाल्यार, पूण आमी बरी खबर दिता काय? आनी ह्या काळार जेन्ना कोण लोक अन भावार्थी आमच्या घरा येता, आमी तांकां नेवऱ्यो दिता, कितें खाण दिता, आमी तांकां ती सजमणी दिवपाक एकदम गरजेची. खाण दी, नेवऱ्यो दी, दोदोल दी,
कालकाल दी, बिबीक दी, पूण ताका देवाचें उतरूय दी, कित्याक आमची चोत्राय आमी जेजूचेर दवरल्या. जेजूक आर्गां. जेजूक आर्गां. तुम्ही रागार जाल्यार म्हणजे कोण तरी म्हजे कडेन उलोवंक पासून तयार ना. ना ब्रदर, प्रेज गॉड. जेजूक आर्गां. जेजूक आर्गां. तिसरी वस्त, आमी देवाचें उतर आयकोपाक आनी पवित्र आत्म्याचें उतर, पवित्र आत्मा जें कितें सांगता तें आयकोपाक आनी आमची जाणवाय हो आमचो आमचे नॉलेज, देवाची खोशी कितें ती आनी पवित्र आत्म्याची खोशी कितें ती आमी जाणो जावपाक एकदम गरजेची. ताणें म्हज्या भयणीनो, ह्या निमाण्या काळार आमी वेळ काडून देवाचें उतर शिकपाक, पवित्र आत्म्याचें उतर आयकोपाक, पवित्र आत्मा आमचे भितर आहा. खरेपणी आमी जेजूक आमचो सोमिदेव आनी सर्वंडार मानला जाल्यार पवित्र आत्म्याचे आमच्या सांगाता तो उलयता. जेन्ना आमी उतर आमच्या काळजांत घालतात, पवित्र आत्म्याचें काम जावन आसा तें उतर आमच्या काळजांत जें आहा तें आमकां भायर काडून दिवपाक. आमी जितलें उतर आयकता तितलें शिकता, आतां पवित्र आत्मा आमकां त्या परिस्थितीन तो तें उतर आमकां सांगता आनी ताजो आवाज आमी आयकोपाक एकदम गरजेचो. एकदम गरजेचो. आमी देवाची खोशी ह्या निमाण्या काळार कितें जावन आसा, कितें आमी करूंक जाय ह्या निमाण्या काळार, ही सोजमणी आमकां मेळपाक एकदम गरजेची. जाणा जुवाचो 5वा विसवोर वोड 39 आनी 40 ही वोड आमी वाचुया. जॉन चॅप्टर 5 वर्सेस 39 and 40 आमी वाचुया. देवाचें उतर कितें सांगता आमकां. जॉन चॅप्टर 5 39 to 40. धर्मशास्त्रांचे बरोवप्यांनी सासणीक जिवीत आसा म्हूण समजून तुमी ती चीत घालून शिकतात. खरें म्हणल्यार तीच मोजे विशीं साक्षी दितात. तरी पूण तुमकां जिवीत मेळचे खातीर मोजेशी येवंक तुमी राजी नात. म्हणटून जेजू कितें सांगूंक सोदता. जेजू लोकांक सांगतलो धर्मशास्त्राचें बरेपण बरोवपांनी बरोवपांनी सासणीक जिवीत आसा म्हूण सोजमून तुमी ती चिंत घालून शिकात. म्हणटच शिकतात. जेजू आमकां सांगूंक सोदता की आमी हे सासणीक जिवीत, म्हणजे सासणीक जिवीत कितें. सासणीक जिवीत जावन आसा आमचो संबंद जेजूशी. सासणीक जिवीत जावन आसा आमचो संबंद स्वर्गीच्या बापाशी. सासणीक जिवीत जावन आसा आमचो संबंद पवित्र आत्म्याशी, देवाचें उतर घेवन. म्हणटच जेन्ना आमी सासणीक जिवीत जियेता, आतां जी उतरां आमकां सासणीक जिवीत आमकां जियोवपाक दिता, आमी त्या उतराचेर आमची चोत्राय दवरपाक एकदम गरजेची. आनी तें उतर जावन आसा जेजू. म्हणून जितली आमी उतर शिकता, आमकां देवाची खोशी कळोन येता. आनी भाव भयणीनो, जितले आमी देवाचें उतर आयकता आनी उतर शिकता, तें उतर आमी पाळटा, आमी देवाची खोशी कोत्ता. वय की ना. वय की ना. आमी देवाची खोशी करपाक एकदम गरजेची की ना. आमी आमची खोशी करूंक जाय. ना देवाची खोशी. म्हणजे आमी देवाची खोशी करूंक जाय जाल्यार आमकां उतराची सजमणी आनी तें उतर आमच्या काळजांत रिगून दवरपाक एकदम गरजेचें. वय की ना. ओय ब्रदर, जितली आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता, तें उतर आमी पाळटा, आतां आमकां देवाची खोशी कितें आहा ती आमकां कळोन येता. कित्याक पवित्र आत्मा तें आमच्या मनान हाडटा. जितले आमी उतर आमच्या काळजांत रिगून दवरता, तें उतर आमच्या मनान पवित्र आत्म्याचें काम. आनी जेन्ना पवित्र आत्मा तें आमच्या मनान हाडटा आनी तें उतर आमी पाळटा, आतां आमी खरेपणी देवाची खोशी करता. जेजूक आर्गां. जेजूक आर्गां. जेजूक आर्गां. जेजूक आर्गां. 5वी वस्त, म्हाका दिसता 5वी वस्त, चवथी वस्त, आमी मागणें करपाक एकदम गरजेचें. आमी प्रेइंग इन टंग्स म्हणजे कितें. आमचे भाशेन विचित्र भासांनी विचित्र उलोवपाचें. आमी मागणें करपाक एकदम गरजेचें. वय की ना. जाणा भाव भयणीनो, आमी फकत मागणें विचित्र भाशांनी कोत्ता,
पूण जाणय की वी नीड टू ऑल्सो ग्रोन इन द स्पिरीट, रोर इन द Praise God. स्पिरीट. Praise God. पळयात हांव तुमकां बरें आमचे भाशेन कशे भाशेन सांगूंक जाय तें हांव नको, पूण विचित्र भाशांनी आमी मागणी केला तें जावन आसा प्रेइंग इन टंग्स. पूण देवाचें उतर म्हणटा आमी ग्रोनींग करूंक जाय. ग्रोनींग म्हळ्यार हांवें तुमकां एग्जांपल दिता. शाई रो, आतां हांवें कितें केलें, हांवें ग्रोनींग केलें, हांवें रोर केलें. अशें आमी करपाक हें जावन आसा प्रेइंग इन द स्पिरीट, प्रेइंग विथ फायर टंग्स म्हणटात ते भाशेन. पूण आमी ला 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 शा ला 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 पा 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 दू 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 ला 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 गु 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 गु, हें कितें आमी करता? आमचे भितर इन टंग्स कितले टंग्स आसा, कितले आमच्या 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 इनसायड ऑफ अस कितले साउंड्स आहा. पूण आमी प्रॅक्टीस करता काय? आमी ला 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 पा 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 शा 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 ला 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 इतलेच करता आनी आमी समजता की आमी प्रेइंग इन टंग्स करता. पूण आमकां जाय देवाचें उतर सांगता वी नीड टू रोर, वी नीड टू ग्रोन इन द स्पिरीट. आनी जणय भाव भयणीनो, सो कोण तशें मागणे करता तो आतां कोणाच्या भाशांनी काम करता? आज बुडव्याच्या मागणे करता. ही प्रेज लायक द एंजल्स, नॉट द टंग्स ऑफ मेन. ओके, हांव तुमकां एक स्क्रिप्चर दिता. जूड चॅप्टर 1 वर्स 20. जूड चॅप्टर 1 वर्स 20 वाचूया आमी. आमी तुका सांगूंक सोदता की ह्या निमाण्या काळार आमकां फकत प्रेइंग इन टंग्स न्हय, विचित्र भाशांनी न्हय, पण वी हॅव टू प्रे इन टंग्स, प्रे इन द स्पिरीट, प्रे इन द मोस्ट होली फेथ. आमी वाचूया जूड 1. Praise God. पूण तुम्ही म्हज्या प्रितीच्या भावा भयणीनो, तुमच्या भोव पवित्र भावार्थाचेर तुमचे जिवीत बांदून हाडात आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान प्रार्थना करात. पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान प्रार्थना करा. तो फकत म्हणिना की विचित्र कितें म्हणलें तुवें बाय फातिमा? भासांनी. विचित्र भाशांनी. तो विचित्र भाशांनीच म्हणिना, तो म्हणटा आत्म्याच्या प्रेरणान, आत्म्याच्या प्रेरणान प्रार्थना करात. म्हणजे आत्म्याच्या प्रेरणान इज द कंप्लीट पॅकेज. पण ग्रोनिंग इन द स्पिरीट, रोरिंग इन द स्पिरीट, प्रेइंग इन टंग्स, हे सगळे जावन आसा आत्म्याच्या प्रेरणान प्रार्थना मागणे. आनी देखून भाव भयणीनो, आमी जेन्ना मागणे करता फकत ला 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 ला, आमी वी हॅव टू रोर इन द फायर ऑफ गॉड. म्हणजे आमच्या पोटांतल्यान सामकें डीप विदिन आवर स्टमक 1 hour 2 hours प्रे इन द स्पिरीट. कित्याक आमी आतां कनेक्ट करता, आतां तो उजो जो आमच्या भितर येता तो सैतानाक सामको नश्ट करून उडयता. ही आमी करपाक एकदम गरजेचें. कित्याक आमचो उजो, हांवें तुमकां सांगलें, आमचो उजो खतखतो, आमच्या उज्याक खतखत्यान धरूंक जाय. तो उजो बंद करपाक नाका आमकां. आयकतात तुमी हांव कितें सांगूंक सोदता तें? We have to keep the fire burning, not just keep the fire. Fire should be hot. And तो फायर आमचे भितर जो आहा, सगळो जो लोक आमचे कडेन येता तो उजो तांकांय वसोंक जाय, तांकांय उलपन हाडूंक जाय. तुमी आयकता हांव कितें सांगूंक सोदता तें? जो उजो आमचे भितर हा, जी गरमी आमचे भितर हा पवित्र आत्म्याची, ती गरमी दुसरे भितर जी आमकां मेळोंक येता ती आनी येवची ना. आमी कितें आमकां खबरो सांगपाक वा कोणाच्यो काणयो सांगपाक, तो उजो आमचे भितर हा, तो तांकां उलफान काडटलो, तांकांय देवाच्या राज्यान हाडटलो. ना तर तांच्यो खबरो सगल्यो करपाच्यो आतां त्या बंद करतलो, तुका आनी खबरो दिवपाक येवचो ना. हालेलुया, हालेलुया. जेजू कारगां, जेजू कारगां. जेजू कारगां. तर म्हज्या भयणीनो, आमी ह्या वेळार आमचो उजो सामको खतखत्यान दवरपाक एकदम गरजेचो. आनी तो आमच्यान खतखत्यान धरूंक जाता फकत जेन्ना आमी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान प्रार्थना करतात. हालेलुया, हालेलुया. थँक यू. हालेलुया. आनी शेकी हांवें कितलें सांगलें आतां? 4 सांगले. 4 सांगल्यो. निमणी म्हणल्यार म्हाका दिसता आनीक म्हाका मेळटलें फुडल्या पावटी, पण आयज तुमकां ह्यो 5 वस्तू सांगता. 5वी म्हणल्यार म्हज्या भयणीनो, आमी जेन्ना ह्यो वस्तू करता, आमी ही जी तयारी करता,
ताका एक ताका कितें म्हणटात तें देर इज अ प्रायस टू पे म्हणजे कसले भाशेन आमचे भाशेन म्हणूंक जाता हे अशें जायना हें बिश्टें जायना आमकां वी हॅव टू पे अ प्रायस ताका हें खूब म्हारग पडटा आमकां कित्याक जो कोण अशें जियेता तूं समजतात भाव भयण तुका संवसाराचो लोक तुजो मोग कोत्तलो तुका लागीं दवरतलो ना हांव विचारता तुमकां जेन्ना आमी अशें जियेता जो कोण येता हांगा आनी आमी खरेपणी उतरान जियेता कोण काणयो सांगता तांकां आमी बंद करता आनी सांगिना वचतो खबर म्हाका नाका लोक तुजे कडेन येतलो तुका खबर सांगा तूं एकटो उरतलोय यू विल बी लोनली यू विल बी अलोन पूण जाणवे भाव भयणीनो आमी जेन्ना एकटीं रावता आमी एकटीं जाता जेजू पासत आमी एकटीं केन्नाच एकसुरी केन्नाच रावना पवित्र आत्मा आमकां आदार करता हालेलुया 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 जेजू जाणोय म्हज्या भयणीनो हांव तुमकां सांगूंक सोदतां जो कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता संवसाराचो लोक तांचो आमीक जायना आयकतात तुमी हांव कितें सांगूंक सोदता तें आनी देखून लोक तुका पयस दवरतलो पूण आमकां कितें जाय अरे सगलो लोक म्हाका पयस दवरता म्हाका नातालाक कोणें नेवऱ्यो दिवंक ना हांव दिता आनी नाताल दिल्या म्हणून ती म्हाका दितेली हांव तुमकां सांगता म्हज्या भयणीनो हे सगळें जें आमी दिता आमी तूं दिताय म्हाका दिताय आमचो संबंद होता आमी दिवया जो लोक आमकां दिवंक शकना तांकां दिवया आमी आयकतात तुमी हांव कितें सांगलें तें जो लोक म्हाका कांय दिवंक शकना आमी तांकां मोग दिवया तांकां आमी नेवऱ्यो दिवया तांकां आमी आमचें खाजोण दिवया तांकां आमी कुसवार दिवया पूण आमी चिंतुया की आमी जें करता जेजूच्या मोगाक लागून आनी जेजू आमकां सांगता जी वाट जी एणकोणान वेता ती जावन आसा रूंद वाट रूंद म्हणजे कितें वायड रोड वायड रोड पूण जो रस्तो स्वर्गार वेता जो रस्तो देवाच्या राज्यान भितर सरता तो जावन आसा एकदम उशीर नॅरो आनी खूब पाटी तुका आनी म्हाका एकटो त्या रस्त्यार वचचें पडटा केन्ना आमची बायल पासून येवचो ना आमचो घोव पासून येवचो ना पूण हांव ती येनात म्हणून हांव रावचो ना हांव वेतलो एकटो कित्याक हांव जाणो जो कोण एकटो वेता देवाचें उतर आयकता ताका लोकांनी सोडला पूण देव ताका केन्नाच सोडिना मातुवाचो 7वा विसवो निमणो स्क्रिप्चर घालया मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्सेस 13 and 14 वाचूया आमी Matthew chapter 7 verses 13 and 14 मातुवाचो 7 विसवो 13 आणि 14 ओशीर दारवंटांतल्यान भितर सरात कित्याक गोट्टानाक पावयता तो दारवंटो रुंद आनी तो म्हारग विस्कोळ आनी तांतल्यान वेता तो लोक पुस्कोळ पूण जिविताक पावयता तो दारवंटो कितलो म्हूण ओशीर आनी तो म्हारग कितलो म्हूण कोठीन आनी बोव थोड्यांक तो मेळटा जेजू कारगा मारो कितलो म्हूण कोठीन आनी बोव थोड्यांक तो मेळटा आमी आमकांच विचारुया म्हज्या भयणीनो आमचो मारोग जो आमी ह्या वेळार चलता तो मारोग कठीण जावन आसा वो एकदम सोपो मारोग हा जाल्यार आनी कठीण हा जाल्यार वेलकम टू द किंगडम ऑफ गॉड कित्याक भोव थोडो लोक त्या रस्त्यार वेता आमकां जाय सगळ्या बरोबर आमी समजता की आमची भास वेतली स्वर्गार आमच्यान एकटो वचोंक जाय आमच्या सायकलीचेर कित्याक वचोंक जाय आमकां कित्याक आमकां व्हडली भास करून वचोंक जाय जाणें म्हज्या भयणीनो रितीर जेन्ना जाता हांव जाणा की ब्रदर जॉन्सनाचो रितीर आसतलो थिंचो लोक भास करून येता जाणें तुमी जाणो भास करून येता मडगांवांतल्यान म्हापश्यां येता म्हापश्यांतल्यान मडगांव येता भाशीन येता पूण कितलो लोक एकटो रितीराक वेतलो
अरे बास हा वा ना म्हाका पडोंक ना हांव वेतलो 5 वरांचेर फांत्यार वेतलो आनी तिचोर पयलो पावतलो बास येता मागीर हांव वेता कितलो खूब लोक वेता हांव भाशीक वेता फुकट भास मेवता आनी तिचो जेवणूय फुकट मेळोंक जाय म्हाका आयकतात तुमी हांव कितें सांगता तें पूण खरेपणी म्हाका देवाचो मोग हा जाल्यार जेवण हा वा जेवण ना भास हा भास ना म्हाका देवाचो मोग हा म्हणून ताचें उतर आयकूंक जाय म्हणून हांव फांत्यार वेतां हांव सदांकाल वेतां कित्याक हांव देवाच्या मोगान पडलां हांव त्या उशीर दोरवांटांतल्यान भितर सरतां वयर रस्तो एकदम कठीण पूण जो लोक तो रस्तो थोड्यांक मेळटा पूण म्हाका मेळ्ळा म्हणून हांव त्या रस्त्यार चलतां एकटो चलतां पूण हांव जाणो हांव म्हज्या आत्म्याक तयार करतां म्हज्या मनाक तयार करतां म्हज्या कुडीक तयार करतां जेजूच्या येण्याच्या त्या 5 हुशार आंकवारी भाशेन हांव जातां त्या पिसाड आंकवारी भाशेन हांव न्हिदोन रावना हालेलुया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया म्हणटच म्हज्या भयणीनो Hallelujah. Praise God. आमचो उजो हे 5 पॉयंटी हांवें तुमकां सांगले म्हाका दिसता आनीक हात खूब हांव चिंता ह्या वेळार अजून खूब हा पूण आमी दुसरे पाटी दवरया आमचो उजो आमी तो पेटोवन दवरूं आमचो उजो सामको समजात आतां हिटर मेवता पूण आमी ल्हान आसतना आमी ते भाणान उदक भरता तें आनी तें उदक आमी सकयल खतखतो येतालो तेन्ना मागीर तें उदक थोडें काडून बालदीन घालून तें उदक आमी न्हाताले वय की ना Oi, brother. तेच भाशेन आमचें उदक आतां आमच्या जिवितांत तो खतखतो येवपाक एकदम गरजेचो आनी त्या खतखत्यान आमी जियोवपाक पवित्र आत्म्याच्या खतखत्यान आमी जियोवपाक एकदम गरजेचें म्हणटच जो कोण येता आमच्या जिवितांत जो कोण सैतान येता जो कोण लोक येता तो खतखतो थंड करपाक तांकां आमी पयस दवरया आमचो खतखतो आहा जाल्यार तो खतखतो तो जो उजो आमचो तांकांय दिवया आनी खरेपणी जेजूच्या येण्याक आमची तयारी करपाक आयजतान आमी सुरवात करूया हालेलुया Hallelujah. Hallelujah. Jesu karga. Praise Jesu God. karga. Praise God. Jesu karga. Jesu Praise karga. God. जेजू Praise कारगा God. हालेलुया Jesus. हालेलुया Hallelujah. Praise God. कोणाक कितें विचारपा जाय ब्रदरा प्रेज गॉड ओके जीसस कोणाक प्रश्न हा विचारपाक कोणाक कितें दुबाव आहा कोणाक कितें कोणी सुजमणी मेळोंक ना तुमकां विचारूंक जाता भिनाकात म्हज्या भयणीनो कित्याक भाव भयणीन जाणय आमकां इतलीं वर्सां आमी संवसारांत जियेल्या आमी जाणो की नातालांचे परबेक पास्कांचे परबेक फेस्तांक आतां थोडे दीस पयलीं हांगा पणजे फेस्त जालें आतां ह्या दिसांनी आमच्या गोंयच्या सायबाचें फेस्त जालें खूब लोक बायलो येता आनी थंयसर गोंयच्या सायबाचें तें कूड पळोवपाक येता आनी समजता ती कूड पयली म्हणून आतां ती सांज जाली म्हणून सान फ्रांसिसा भाशेन ताचें मोणें पळोवन सांज कोण जायना ताचें मोणें पळोवन मेलेलें मोणें पळोवन कोण सांज जायना पूण उतर जेन्ना आमी आयकता तें उतर आमी पाळटा खरेपणी त्या उशीर दोरवेंदांतल्यान आमी चलता आमी आतां जेजू सारकें जाता आमचो उजो आतां वाडोन वेता आनी आमचो उजो दुसऱ्यांकूय देवाच्या राज्यान हाडटा हेंच आमी करपाक एकदम गरजेचें हालेलुया 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 जेजू कारण आमीच आमकां विचारुया आमी खरें तो उजो आमचो पेटोवन उरला काय वो आमी दुसऱ्यांक पेटोवंक तो पालोवपाक आमी आमच्या जिवितान आमी आमंत्रण दिता काय आयज आमी खिरीत भाशेन ताजेर नियाळ करुया आनी आयजतान आमचो उजो सामकें उदक जें आमी ल्हान आसतना तें खतखतो येतालो ते भाशेन आमचो खतखतो येवन तो खतखतो आनी तो उजो सगल्या कडेन वचपाक ह्या दिसांनी ह्या निमाण्या काळार आमी तो उजो सगल्यांक दिवपाक आमी आयजतान भार करुया आमेन आमेन प्रेज जेजू गॉड कारगा जेजू कारगा जेजू कारगा जेजू पापा ब्रदर क्लोजिंग कोता प्रेज गॉड क्लोजिंग करूं हांव कोता ब्रदर प्रेज बरें थँक्यू बाबा तुका दिन वाजता हे आयचे शिकोवणी पासत बापा सगल्या गोवायक्यां पासत तुका दिन वाजता बापा सगलें बरें तें तुजे ताईन आमकां मेळटा बापा तुका दिन वाजता ही शिकोवण आमकां तुवें फाव केल्या पासत भाव विन्सेंटा वरवीं आयज आमी शिकले हांव पवित्र आत्म्याचो उजो कसो पेटोवन आमी दवरपाचो पयलो पॉयंट आसलो की आमी काळोखाची होलकी कर्तुबां करतल्या कडेन कसलोच आमचो संबंद दवरूं नये होतें जाल्यार आमी तांकां ह्या देवाचें उतर दिवंक जाय
दुसरो पॉइंट आसलो की आमी आमचें ध्यान मन सोर्गीच्या वस्तूंचेर आमी सदांकाल दवरूंक, संवसारांतल्या वस्तूंचेर न्हय. सदांच आमी देवाचें राज पयलीं सोदूंक, कित्याक देवान आमकां सगल्या बेसांनी आमकां भरल्यांत. तिसरो पॉइंट आसलो की देवाचें उतर शिकोवन पवित्र आत्म्याचो उलो ह्या देवाच्या उतरांतल्यान आमी आयकूंक, कित्याक आमकां गरज देवाची खोशी कितें तें जाणा जावंक. पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आमी कोण भाशेन प्रार्थना करपाचें. प्रेज गॉड. आनी निमाणें आसलो की आमी अशी दारवंट्यांतल्यान चलूंक. कोटीन तो रस्तो पूण आमी त्या रस्त्यान चलूंक. प्रेज गॉड. बापा हे सगल्या शिकोवणे पासत आमी तुका दिनवासता आनी हें करूंक आमच्या जिवितांत तें आमी पाळूंक पवित्र आत्म्या तूंच आमकां आदार कर. हे पवित्र आत्म्या ह्या कोतकोत्यान आमी तुज्या कोतकोत्यान आमी जिवंक आमकां हें आदार कर. हे मागणें आमी कोत्ता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. Amen. Amen. Jesu Karga. जेजू कारगा. Praise God.